नमस्कार सगळ्यांक येवकार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजित गीत लेखन कला ह्या व्याख्यानाक जोडिल्ल्या सगळ्यांक येवकार. तशेंच फेसबूक पेजीचेर जे आमकां लायव्ह पळयतात तांकांय आमी येवकारतात. सुरवात करचे पयलीं कांय सुचोवण्यो हांव तुमचे मेरेन पावोवंक सोदतां. उपकार करून व्याख्यान चालू आसतना तुमचो मायक आनी कॅमेरा दोन्ही बंद दवरचे. कार्यावळ चालू आसतना कसलीच आडखळ जायनासतना व्याख्यात्याक आपले विचार तुमचे मेरेन मांडूंक मेळचे म्हणून उपकार करून हे लक्षात घेयात. तशेंच आयच्या विशयाचेर तुमचे कसले जर प्रश्न आसत जाल्यार तुमी ते निखालस चॅट बॉक्सान टायप करून दवरूंक शकतात. जसो आमकां वेळ मेळटलो ते प्रमाण आमी ते प्रश्न व्याख्यात्या मुखार मांडटले. कोंकणी भाशा मंडळ कोविड काळांत वेगवेगळे तरेचे उपक्रम राबयत आसा. ऑनलायन माध्यमांतल्यान शणै गोंय बाब कथामाळा सारकेल्यो सर्ती, तशेंच टंकलेखन, अणकार अश्यो साबार कार्यावळी आनी व्याख्यानां आयोजीत करत आसात. हालींसरा आमी पळयतात तरणी पिळगी कोंकणी कडेन खूब वळत आसा. कोंकणीन बरोवंक खूब बरोवंक सोदतात. कविता, कथा, लेख, समिक्षा सामाजीक माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयतात. खुबश्या बरोवप्यांक आपल्यो कविता गिताच्या रुपान लोकां मदीं पावोवचें अशें दिसता. पूण खरेंच तांकां गिताचें रूप आसता काय ना हाचो तांकां मातसो दुबाव आसता. तेन्ना तांणी बरयल्ली कविता गिताच्या स्वरुपांत भायर सरची हो ह्या व्याख्याना फाटलो हेत. गोंयांत बाकीबाब बोरकार, डॉ. मनोहरराय सरदेसाय, श्रीधरबाब कामत अशे नावाजिल्ले आनी फामाद गीतकार आमकां लावले, जांचीं गितां आयजूय आमचे ओंठार सदांच घोळटात. आनी अशींच गितां आयच्या तरणाट्याच्या बरोवपांतल्यान आमकां आयकूंक मेळची हो ह्या व्याख्याना फाटलो आमचो हावेस. तर वेळ वगडायनासतना आमी आयच्या कार्यावळीक सुरवात करया. मागता कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे जोड सचीव आनी अनुवादक बाय स्नेहा सबनीस हांणी आयच्या ह्या कार्यावळीचे येवकाराचें उलोवप करचें. माफ करात, जॉईन जाले आणि कित्याक तरी हांव भायर सरले हातूंतल्यान गुगल मिटांतल्यान. देव बरें करूं वैभव. सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयचे जे आमचे मायेस्त आसात लेखक आनी गीतकार डॉ. राजय पवार, जांचे पयले सत्र जातले, आनी त्या उपरांत आमचे साई मामा गीतकार आनी संगीतकार साईश पाळणेकार हांचे उपरांत सत्र जातले. तुमकां दोगांकूय हांव येवकार दिता. तशेंच आमकां जोडिल्ले तुमी सगळे शिक्षक, विद्यार्थी, सगळे लेखक, साहित्यीक, गीतकार, गोंयचे तशेंच गोंयच्या भायले म्हळ्यार शेजारच्या राज्यांतले बी कितलेशेच रसीक आमच्या बरोबर आज हांगा जोडिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं हालींच आमकां एक दुखद बातमी मेळ्ळी, ती म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष डॉ. तानाजी बाब हळर्णकार हांकां हांव आर्गां ओंपतां. कोंकणी भाशा मंडळ फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन सेगीत कार्यावळी आयोजीत करत आसा. ताचोच एक भाग म्हणून आज आमी गीत लेखन कला हे व्याख्यान आयोजीत केलां. त्या भायर कितल्योश्योच कार्यशाळा आमी आयोजीत केल्यो आनी सुरवातेक एक ऑनलायन माध्यम सगळ्यांकच नवें म्हणून एक व्याख्यानान आमी पयलीं आयोजीत केलां. त्या उपरांत ताचेर ल्हान ल्हान गट घेवन 30 वा 20 जाणांचो गट घेवन कार्यशाळा आयोजीत करपाचो विचार भाशा मंडळाचो आसा. सगळे जाणां कोविड काळ खूब वायट म्हणटा, खास करून भास कला ह्या क्षेत्रा खातीर. पूण कोंकणी भाशे खातीर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तंत्रगिन्यानाच्या मळार खास करून हो काळ खूब मोलादीक आसा. आनी कोंकणी आमकां ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर खास करून मोठ्या प्रमाणान आतां मेळपाक लागल्या. शिक्षक मोठ्या प्रमाणान ऑनलायन म्हळ्यार तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाक लागल्यात.
आणि तंत्रगिन्यानाची जाका अजिबात संवकळ नाशिल्ली ते पासून टेक्नॉलॉजी कडेन येवपाक लागल्यात. कोंकणी भाशा मंडळान सुद्दां हाचो मोठ्या प्रमाणान वापर करून सगळ्यो कार्यावळी ज्यो आसात त्यो ऑनलायन आयोजीत करपाक सुरवात केल्ली आसा. आतां नोव्हेंबर म्हयन्यान आमची बाल साहित्य परिशद जावपाची आसा, जी दर वर्सा भवना जोड पालवान आयोजीत करतले. ह्या वर्सा चौथी बाल साहित्य परिशद जावपाची आसा, जी 2 ते 7 नोव्हेंबराक जातली आणि ती बी ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जातली, म्हळ्यार युट्यूब आणि फेसबुकाचेर जातली. ताची म्हायती आमी रोखडेच आमच्या संकेतथळाचेर तशेंच आमच्या फेसबूक पेजीचेर घालपाचे आसात. ताकाय बी तुमी आमकां उपाट प्रतिसाद दितले अशी आमकां आस्त आसा. शिक्षक, विद्यार्थी, साहित्यीक आणि सगळ्या भाशा मोग्यांनी आमकां खूब खूब आदार दिला, खूब मोग दिला आणि अर्थीक नदरेंतल्या मंडळाक तुमचो आमकां खूब आदार मेळत आसा आणि ताकाच लागून आमकां ह्यो कार्यावळी आयोजीत करप शक्य आसा. तुमकां आयची ही कार्यावळ गीत लेखन, कला जे व्याख्यान जावपाचे आसा तेय बी फळादीक जातले, हातून मातूय दुबाव ना. तुमी सगळ्यांनी ह्या व्याख्यानाचो भरपूर फायदो घेवचो आणि इतल्यान हांव म्हजें उलोवप सोंपयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं स्नेहाबाई. आता आमी कार्यावळीच्या मुखेल भागा कडेन वळया. आमकां आयज ह्या व्याख्यानाक 2 वक्ते लाभल्यात, जशें स्नेहाबाई प्राध्यापक डॉक्टर राजय पवार आणि भौमानिस्ट साईशबाब पाणंदीकार, जांकां आमी मोगान साई मामा म्हणटात. मागता म्हजे वांगडी यतीन बाब नायक हांणी आयच्या दोगांय मानेस्तांची वळख तुमचे मुखार करून दिवची. नमस्कार. आवाज येता न्ही? हॅलो. हय यतीन येता. हॅलो. जिविताच्या दर एक पावंड्यार वेगवेगळ्या तरांनी, वेगवेगळ्या रुपांनी संगीत आमच्या कानार पडत आसता. मागीर ते मेजा वयल्यान थंडसाणेन जमनीर पडपी सुय जावं, नाल्यार व्हडा उमेदीन रेल्वे रुळार धांवपी ट्रेनीचो भोंवो, तेल्यार पिरेर आड्डुपी तेलो जावं, नाल्यार रानांत रडपी कोलो, दर एकलो आपल्या परीन संगीत रचून ते आमचे मेरेन पावयत आसता. जेन्ना संगीताक साथ मेळटा शब्दांची, तेन्ना तयार जाता तें गीत. हेच आमच्या मना काळजांत उफाळपी उमाळे. पेनाचो आदार घेवन कागदार बरोवन काडपाचें तंत्र कशे तरेन आमी आपणावपाक शकता हाचे विशीं भोवमोलाचें मार्गदर्शन करपाक आमचे मदीं उपस्थित आसात हे क्षेत्रांतले दिग्गज, गोंयचे ह्या क्षेत्रांतले भीष्म पितामह आमी जांकां म्हणूंक शकतात, अशे भौमानिस्त डॉक्टर राजयबाब पवार, तशेंच साई मामा. जेन्ना उलो मारता तेन्ना काळीज मोगान भरून येता आनी जांचें पुराय नांव घेता आसतना म्हजी जीब आडखळटा अशे आमचे भौमानिस्त साईशबाब पायणेकार. आनी ह्या दोनूय मनेस्तांची वळख करून दिवपाची जबाबदारी म्हजेर आसा. पयलें नमन, पयली शब्द सुमना राजय सराक. डॉक्टर राजय पवार हे कोंकणीतले कवी, नाटककार, निबंधकार आणि विद्यार्थी शिक्षक. गोवा बोर्डाच्या आणि विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात तांच्या कवितांचो आणि हेर साहित्याचो आस्पाव जाला. 2010 वर्सा तांणी डॉक्टर र.व्ही. पंडित हांचे कवितेचेर UGC नवी दिल्ली हाचो लघु सोद प्रकल्प पुराय केला. 2012 वर्सा तांणी कोंकणी कवितेत गोंयचे समाजदर्शन ह्या विशयाचेर PhD केल्या. कोंकणी कवितेचेर केल्ली ही पहिली आणि एकमेव PhD. आयज मेरेन तांची 11 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. पावस फुलां हो कविता संग्रह, अंत अंता शिरमंता, आमचो हात जगन्नाथ, डरने का नहीं, जमले रे जमले, नाटक एका नाटकाचे, टेन्शन फ्री ही साबार नाटकां, लिमिट आणि ओली हुकी हे निबंध संग्रह, कोंकणी कवितेचो इतिहास हे समीक्षणपर पुस्तक, सैमानी मारो हे बाल साहित्याचेर 3D पुस्तक. तांच्यो कविता इंग्लिश, कन्नड आणि पंजाबी भासांनी अणकारीत जाल्यात. कोंकणी तंत्रशुद्ध गजल बरोवपी म्हणून तांची नामना आसा. तांणी कोंकणी सिनेमा आणि आल्बम, तांची गितां शंकर महादेवन, शान, साधना सरगम, स्वप्नील बांदोडकर ह्या सारख्या दिग्गज गायकांनी गायल्यात. तांकां फावो जाल्ले कांय राज्य पुरस्कार. तांकां कला आणि संस्कृतीक संचालनालय, गोवा कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ, कला अकादमी
JC क्लब, बिंब प्रकाशन हांचे साहित्य पुरस्कार फावो जाल्यात. तांकां फावो जाल्ले कांय राष्ट्रीय पुरस्कार. 2009 वर्सा तांकां कोलकाताच्या भारतीय भाषा परिशदेचो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तशेंच 2013 वर्सा तांकां मंगळूरच्या कविता ट्रस्टाचो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कारय फावो जाला. अशे आयचे आमचे पयले व्याख्याते लेखक आनी गीतकार भौमानिस्ट डॉक्टर राजेबाब पवार. फुडले नमन आनी काळजांतलो मोग साईमामा कोंकणीतलो एकूय असो चित्रपट आसतना जंय साईश पाळणेकार हांचें योगदान आसचें ना. गीतकार, संगीतकार, पटकथा लेखक, नाट्य लेखक, अभिनेतो, गायक अशे सुमार भुमिका निभोवपी साईशबाब हे एक अष्टतासी कलाकार. संगीताचेर ते उफाट मोग करतात आनी म्हणून घडये ह्या मळार सातत्यान काम करत आसात. अप्रूप ह्या संस्थेंतल्यान कितलेशेच वर्सां फाटीं सुरू केल्लो कोंकणी संगीतांतलो आपलो प्रवास तांकां आयजय गोंयच्या संगीत मळार नामना दीत आयला. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाणी मस्ती ह्या संगीत उपक्रमाचे ते निर्मिती प्रमुख. शाणी मस्तीच्यो आयज मेरेन 6 सीडी प्रकाशीत जाल्यात आनी तातूंत तांचें योगदान व्हड. त्या भायर माणकुल्याची कवना ह्या 3 सीडींतल्यान 100 वयर बडबड गितां तयार करून तांकां लावन गोंयभरांनी भुरग्यां कडल्यान गावन घेवपाचो ध्येय तांणी पुराय केला. वाय हें समलिंगीच्या विशयाचेर गोंयचें गाजिल्लें नाटक. गोंय तशेंच गोंया भायलें गीत हें नाटक सादर जालां. ताका तोखणाय लाभल्या. वेवसायांत ते दुकानदार पूण तांचें कांयच वचता तें गोंयच्या मातयेंत आनी गोंयच्या संगितांत. अशे आयचे दुसरे संगीतकार आनी गीतकार तबला खणखणी आनी श्रेणी आमकां शिकपा सारकें खूब आसता. काळजाचे दोळे आनी कान उक्ते दवरून जे आमकां ज्ञान अनुभव मेळटा ते आमी आमच्या जोडयेक व्याख्यानांनी जोडयेक आनी अनुभवाची भर पडटली दोन मातूय दुबाव ना. हे सांगून हांव ह्या सत्राची सुत्रां भौमानिस्त राजे पळयता. देव बरें करूं. फुडलो आवाज राजे सरांचो. देव बरें करूं. सगळ्यांक आवाज येता आसतलो न्ही? येतेन आवाज येता न्ही? हलाश. हय सर येता. येता सर ओके. येता सर. हय देव बरें करूं. हांव आनीक जांच्या गितां आयकून हांवूय बी खूब कितें शिकला अशा साई पाळणेकाराच्या ह्या 2 जाणांच्या व्याख्याना उपरांत गोंयान 1-2 जाणांक तरी गितां बरोवपाची आनीक तोच एक मुखेल असो प्रकार म्हणून मुखार व्हरपाची संवय लागूं वा तें पिशें लागूं अशें म्हणया जाल्यार मागीर ह्या व्याख्यानाचो आमचे व्याख्यानाचे सार्थक जालें अशें म्हणपाक जातलें. गीत रचना ह्या संदर्भान एक प्रश्न घडये मुखार कांय जाण विचारतले आनी आसताच हो प्रश्न तो म्हणजे कविता आनी गीत हातूंतलो फरक कितें काय थंयच्यानूच सुरवात करया. कविता आनी गीत हातूंत भितर सहजपणान आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. एक एग्जांपल दिता हांव की 10वी पास जाल्लो भुरगो 12वेक वतलोच म्हण गॅरंटी ना. पूण 12वेक गेल्लो भुरगो 10वी पास जालाच हाची गॅरंटी आसता. तेच तरेन दर एक गीत ही एक कविता आसताच पूण दर एक कविता गीत जावपाक पावतली म्हणपाची गॅरंटी. म्हणटकीच जे कवी आसात वा जे कविताच बरयतात तांकां गीत बरोवंक जमतलें वा तांणी गीत बरयलाच आसतलें हाची खात्री दिवपाक जाय. पूण जाणें गीत बरयल्लें आसा ताका आमी कवी म्हणपाक हरकत तो कवी आसता. गीत रचना ह्या संदर्भांतल्यान आमी जेन्ना ताच्या फॉर्मेटाचो विचार करतात तेन्ना खूब प्रकार आमकां मेळटात. म्हणजे गेयता हो ताजो मुखेल भाग. म्हणजे खंयची कविता वा खंयचें काव्य जें आसा त्या काव्यां भितर गेयतत्व जर नासत म्हणजे गावपा खातीरचे गुण जे लागतात ते गेयतत्व नासत भितर जाल्यार मागीर तें गीत जावपाक उणें पडटा वा गीत जावपाक पावना. पूण कांय
पुरायपणान मुक्त छंदाक मुखार व्हरपी वा छंदमुक्त अशें म्हणया. मुक्त छंदान लेगीत छंद आसता, छंदमुक्त पुरायपणान अशे तरेच्यो प्रोज फॉर्मांतल्यो कविता लेगीत घेवन कांय संगीतकारांनी ताका संगीताचो साज दिवन ती गायल्यात. म्हणटकीच ते थंय जे कसब आसा ते त्या संगीतकाराचें चड मोठ्या प्रमाणात आसता. आतां जेन्ना खंयचेय गीत जेन्ना आमी बरयतात, गीत रचतात, ते आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. जशें आमी नाटक हो साहित्य प्रकार, जरी आमी कितलीं नाटकां बरयलीं तरी लेगीत जो मेरेन तें माचयेर येना तो मेरेन ताका खऱ्या अर्थान नाटक म्हणूंक जावचें. म्हणजे हांवें नाटकाची एकार एक पुस्तकां काडलीं आनी एकाय नाटकाचे शो जाले नात जाल्यार आमी ताका नाटक खऱ्या अर्थान म्हणूंक शकतले काय म्हणून दुबाव आसा. कारण नाटक जें आसा तें प्रयोग जाल्या उपरांतच तातूंतली उणाकपणां वा तातूंतले स्ट्रॉंग पॉयंट्स आमकां समजतात आनी मागीर पुस्तक काडपाच्या वेळाचेर ते तातूंत आमी तातूंत फेरबदल कितें करपाचो आसत जाल्यार तो आमी करूंक शकतात. गीत हो प्रकारय तसोच. म्हणजे जसो गझल हो आनीक एक वेगळो काव्य प्रकार गावपाचोच गेय तत्व आशिल्लो, हो गावपा खातीरच आसता. हाच्या भायर गझली भितर मुशायरा म्हणून प्रकार, म्हणजे गावपी नासत, बरोवपी जो आसा तसो गावपी आसतलोच असो ना, पूण तो सादर करपी आसता. म्हणजे गझल सादर करपाचे वेगळे मुशायरे जातात. हांगा गायकाची गरज लागना, हांगा संगीतकाराची गरज लागना. पूण गझल गायन हो एक आनीक एक वेगळो प्रकार जाता, ज्या जाग्याचेर गायक वेगळो आसता आनी ताका संगीतकार जो आसा, खास करून गायक जो आसता तोच संगीत दिता. म्हणटकीर संगीतकार आनी गायक आशिल्लो असोय बी भाग ताका येता. आनी ताच्या भायर मुशायरा नांवाचो प्रकार जो आसा, जो स्वता कवीच वा स्वता गझलकार जो आसा तोच सादर करूंक शकता. हांगा ताका सुंदर ताळो, सुंदर आवाज आसपाक जाय, ताणें संगीत दिल्लें आसपाक जाय, हाचें बंधन ना. गीत बरयता आसतना हो विचार दर एका गीतकारान करचो पडटा, तो गावपी आसूं वा नासूं, की हें गीत फाल्यां कोण तरी गायतलो वा कोणाक तरी हें गावपा खातीर रचलां. म्हणटकीर गेयतत्व जें आसा तें सांबाळप म्हणजे नेमकें कितें करप. तर पुंडलीक बाबान जें नवचेतना नांवाचें पुस्तक काडलां तातूंत पुंडलीक बाब, हांव जें कितें सांगपाक सोदता तें पुंडलीक बाबाच्याच उतरांनी सांगल्यार चड बरें दिसतलें म्हाका. म्हळ्यार हांव त्यो वळीच हांगा पुस्तक तुमच्या मुखार धरून हांव ते पुस्तकांतल्यो वळी वाचतां. पुंडलीक बाब म्हणटात आपल्या मनोगतांत, नवचेतना नांवाचो जो तांचो गीतसंग्रह उजवाडाक आयला तातूंत भितर ते म्हणटात की गीत जें आसा तें गेय आसचें पडटा, ही ताची मुख्य गरज. मुखार ते म्हणटात की देखून दर 4-6 अशा फाड्याच्या वळी उपरांत ध्रुपद येता. म्हणजे ध्रुपद जें आसा ताका शणैगोंय बाबान एक सुंदर उतर वापरला, पालुपद. म्हणजे परत परत जें येता, आमी पालुपद आमच्या जिबे वयले उतर आज गळपाक घातला. पालुपद जें परत परत येता तें येता, अशी रचना करची पडटा. यमक आसप गरजेचें. पुंडलीक बाबाचे हे जे विचार आसात ते बरयता. आतां मुखाल्लो भाग जो आसा तो चड म्हत्वाचो. यमक आसप गरजेचें. थंय तुमचे भाशेचेर तुमचें प्रभुत्व नासल्यार तुमचें शब्द दळिद्र तुमची लज काडटा. परत वाचता हांव हें वाक्य. तुमचे भाशेचेर तुमचें प्रभुत्व नासल्यार तुमचें शब्द दळिद्र तुमची लज काडटा. कोंकणीतल्या कांय गितकारांच्या उतरांचें भांडार सामकें उणें आसता. तांगेली 4-5 गितां एका वेळार सलगपणान आयकल्यार तांगेलें शब्द दळिद्र उक्तें पडटा. म्हणजे हो जो मोनोटनसाचो भाग, खरें म्हणजे हो मोनोटनसाचो भाग आमकां कविते भितरय जाणवता. जायते फावटी म्हाका कांय जाणांच्या कविता संग्रहांनी तेच वाचता काय अशें दिसपाक लागता. जशें पुंडलीक बाब म्हणटा की एकाच गितकाराची सलग आमी अशी एक 4-5 गितां जर आयकलीं आनी तातूंत जर हो मोनोटनस सूर आयलो जाल्यार मागीर तें जें आसा तें ताजें शब्द दळिद्र. आता ह्याच मुद्द्याक धरून हांव गीत जें आसा, गीत लेखना खातीर ही कला म्हणून मुखार व्हरता आसतना खंयचे एक 3-4 घटक गरजेचे आसतात जाचेर गितकारांनी लक्ष दिवपाक जाय. सगळ्यात पयली गजाल, एक जितले आयकुपी आसात, तितले एक सादारण 80-90 जण जे कोण आसात, तांणी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षांत घेवपाची की गीत बरयतलो जाल्यार सगळ्यात पयलीं तो कवी आसचो पडटा. काव्य तत्व नासत जाल्यार मागीर शब्दाक उतर, म्हणजे यमकाक यमक जुळयलें म्हणून आमी ताका गीत म्हणून पावचे नात. मनोहर बाब खूब फावटी एक एग्जांपल दिताले उलयता आसतना.
भाशणां करता आसतना गितांच्या संदर्भात की आलें लसूण आनी जिरें थंडे खातीर खूब बरें अशें तांणी म्हणिल्लें म्हाका खूब फावटी याद जाता. म्हणजे हें म्हणलें म्हणून ती गीत जायना वा तें काव्य जायना. ते सगळ्यान पयलीं तो कवी आसचो पडटा आनी कवी कोण आसता तर ताचे कडेन ती काव्य प्रतिभा जल्मजात आसा तो कवी आसा. म्हणजे जसो आमकां क्रिकेटर शिकोवन तयार करपाक जातलो वा तबलेकार आमकां सुरवाते सावन ताका ल्हानपणाचें हेजें प्रशिक्षण दिलें जाल्यार तो कदाचित तबलो वाजोवंक शकतलो. अश्यो कांय कला आसात ज्यो शिकून आत्मसात करूंक जातल्यो. पूण साहित्य लेखन, क्रिएटिव्ह रायटिंग, सर्जनशील लेखन म्हणजे कथा आसूं, कविता आसूं, नाटक आसूं, हें मुळांत पयलीं ती प्रतिभा आसची पडटा. म्हणजे ती मागीर तो कथाकार म्हणून मुखार व्हरूं वा कवी म्हणून मुखार व्हरूं वा नाटककार म्हणून मुखार व्हरूं, ही प्रतिभा साहित्य रचनेची, क्रिएटिव्ह रायटिंगाची, सर्जनशीलतायेची ही पडटा. ताचे खातीर ताणें अक्षरां बरोवंकूच कळपाक जाय अशातलो भाग ना. आमचे कडेन भयणाबाई चौधरी सारकें नांव आसा जिका अक्षर वळख अजिबात नाशिल्ली पूण आज तिच्या कवितांचेर महाराष्ट्रांत पीएचडी जाल्यात, पीएचडी जातात अजुनूय. तिजी गितां मराठी सिनेमांनी पावली. म्हणजे तिणें जें बरयल्लें म्हणजे ती जें कितें म्हणटालें आनी मागीर उपरांत तें जें तिजे तलयेन बरोवन काडलें तें. म्हणटकीच हांगा सगळ्यान पयली गजाल काव्य प्रतिभा हे टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणजे आसतलेंच अशें धरून हांव फुडल्यो सगळ्यो गजाली सांगता. म्हणजे जो कोण कवी आसा जाका गीत हो काव्य प्रकार मुखार व्हरपाचो आसा वा जे कोण कविता बरयतात तांकां आपल्या गीत लेखना भितर ज्यो कितें पॉझिटिव्ह गजाली, ज्यो कितें आमकां मार्गदर्शक गजाली ज्यो म्हाका जाणवल्यात त्यो हांव सांगता. इतल्योच त्यो गजाली आसतल्यो अशेंय ना, कारण हांवूय बी अजुनूय गीत लेखन हें शिकता. हांवूय बी अजुनूय जायते गीत गायनांचे प्रकार शोज जे असतात, गीत गायनाचे प्रोग्राम जे असतात, कार्यावळी ज्यो असतात त्यो हांव गीतकाराच्या नदरेंतल्यान आयकता. म्हणजे कान जेन्ना हांव आयकता गीत त्या वेळाचेर हांव तातूंतली उतरांक धरून, तातूंतल्या वर्णाक धरून, तातूंतल्या सिंगल सिलेबलाक धरून, तातूंतल्या कडव्याक धरून, तातूंत आयिल्ल्या ध्रुपदाक धरून, तातूंत आयिल्ल्या यमकाक धरून, अनुप्रासाक धरून हांव गीत आयकता. म्हणजे फक्त आयकुपा खातीर गीत आयकता अशें ना, गीत लेखनाच्या नदरेंतल्यान हांव गीत आयकता. म्हणजे हें एक सामकी गरज सगळ्यांनी गीत आयकता आसतना गीतकारांनी गीतकाराचे नदरेंतल्यानय बी तो कान दिवन आयकुचें पडटलें. जशें गेय तत्व हें आमकां खबरच आसा. म्हळ्यार मुळान दर एक मनशाक गायन आवडटा वा सूर आवडटा. जशें आमकां वळख करून दिता आसतना सांगलें की जसो संगीतात की आमचे चारय भोंवतणी सगळ्याक आमकां संगीत आयकुपाक मेळटा आनी खरें म्हणजे संगीतच न्ही, गेय तत्वूय आसा. सादी गजाल आमी गांवांनी बी जर खास करून म्हणजे आतां जसो काळ बदलता तशी आमची बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बदलता, तातूंत हिवूय बदल्ल्या आसतली. पूण आमकां गांवांनी बी जेन्ना हांव केन्ना कांय जाणांची मरणां अटेंड केल्यात वा मरणाचो प्रसंग जो आसा त्या वेळाचेर जें दुख्ख व्यक्त जाता घरांतल्या मनशाचें तें एका सुरान व्यक्त जाता. काय बरो आसलो गे देवा गेलो गे सोडून गे, हो जो एक ताका गेयतेचो वा ताका एक सुरावट जी आसता वेगळी ती मुळान आमच्या रक्तान आसा. ती दर एक कडेन आमकां मेळटली. आमी सादो खिळो बसून जर मारता आसत जाल्यार टाक 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 ठाक ठाक परत दुसरो खिळो मारतना परत तसोच निमाणे कडेन तो एक दोन तांचे कडेनय आमी एक सूर ताका आसा ह्या नदरेंतल्यान ह्या गजाली कडेन आमी पळयत आयल्यात म्हणटकीर हाची आमकां वळख आसाच. हें गेय तत्व. आतां कविता आनी गीत हातूंतलो म्हत्वाचो भाग म्हणजे हें गेय तत्व. गावपा खातीर जें आसता तें गीत म्हणजे गेय तत्व जर तातूंत आसत जाल्यार मागीर आमी तिका कविता म्हणून आमी ताचे कडेन पळोवं येता. एक कडेन मराठीन म्हाका आतां याद जायना कोणाच्या पुस्तकान सुंदर एक विचार बरयल्लो की कविता ही एडव्हेंचरस टुरिझम जें आमी म्हणटात तें एडव्हेंचर टुरिझम आनी गीत जें आसा तें नॅचरल टुरिझम. हे कित्या खातीर म्हणिल्लें ताणें तातूंत भितर स्पश्टीकरण दिता आसतना ते म्हणटात की एडव्हेंचर जें आसता म्हणजे थंय आमकां मुखार कितें आसतलें हाची कल्पना येना. एक दुसरें आमी सोदून काडपाचें आसता. कवितेच्या अर्था कडेन वता आसतना कवितेचो रसीक जो आसता तो थोडोसो क्लासिकल आसता आनी गीताचो जो रसीक आसा गीत आयकुपी जो आसा तो मास आसता. म्हणजे क्लास आनी मास अशे दोन जर प्रकार आमी तकलेन धरले जाल्यार आमकां कविता जी आसा तातूंत आशयाचो जो जे एक मोठेपण आसता वा ताजो विस्तार जो आसता तो इतलो मोठो आसता की दर एकलो आपल्या आपल्या
IQ लेवला प्रमाणे, आपापल्या इंटलेक्च्युअला प्रमाणे, आपापल्या जिणेंतल्या अनुभवाप्रमाणे आणि आपल्या आपण शिकिल्ल्या त्या कवितेच्या अभ्यासाप्रमाणे चिकित्सक नदरेन कविते कडेन कशें पळोवचें ह्या नदरेंतल्यान तो कवितेचे साबार अर्थ काडटलो. गिताचें तशें नासता. गीत हें खास करून आमकां कर्णसूख म्हणजे कानाचो आनंद जो आसा, कानाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या काळजा मेरेन तें पावता. कवितेचें तशें नासता. कविता आमी वाचून तें आमी बुद्धीच्या साणीर घासून मागीर सकयल देंवयतात. आणि गीत जें आसा तें आमकां आयकुपा खातीर. हांगा आमी उतरांचेर, त्या दर एका शब्दाचेर आणि तातूंतल्या वाक्य बांदावळीचेर, जाका आमी रचनाबंद म्हणटात, त्या रचना प्रक्रियेचेर, रचना बंदाचेर चड लक्ष दिवप गरजेचें आसता. आता गेय तत्व आमकां हाचे कडेन वळख संवकळ आमकां ल्हानपणांतल्यान जाल्या. आमी लय आयकल्यात, आमी उमाणी आयकल्यात, आमी म्हणी आयकल्यात, ओपारी आयकल्यात. सगळ्याक आमकां खंय ना खंय तरी गेय तत्व, काव्य तर आसताच, पण गेय तत्व आशिल्ल्योय म्हणी आमकां मेळटात. म्हणजे हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो. आता हातूंत भितर रचपी जो आशिल्लो ताचे कडेन ही गीतकाराची कळाशी आशिल्ली आसपाक जाय. जाणे कोणें हें, म्हणजे हें सगळें लोकसाहित्य, जाणे कोणें हें जें रचलां, कोणें तरी एकल्यान तें रचलां आनी मागीर तें लोकांचें जालां आनी मागीर तें लोक साहित्य म्हणून, लोककाव्य म्हणून आमी ताचे कडेन पळयत आयल्यात. तें पॉप्युलर जालां, लोकांक लागून तें मौखीक रुपान मागीर उरलां. आतां हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो. हातूंत भितर हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो हातूंत भितर मिटरय आमकां दिश्टी पडटा तशे तरेचो. वा उतरांची जी रचना आसा ती रचना जर पळयत जाल्यार आमकां म्हणजे सोदता हाजो जर सोद आनी ता असो जर वांटो घातलो जाल्यार आमकां हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो हातूंत भितर आमकां 1 2 3 4 3 7 उच्चाराच्या नदरेंतली अक्षरां दिश्टी पडटली. 7 हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो. आमी तें सोदता हें जर तकलेंतलें काडलें म्हणजे कोंकणी उच्चारान जें येता, म्हणजे खुबशे जाणांक जांकां कोंकणी भाशेचें लिखीत स्वरूप कशें आसा वा शुद्ध लेखनाचे नेम खबर ना, तो सरळ बरयता आसतना सोदता बरयता आसतना सो बरयता आनी डबल त बरयता. थंय ती 2 अक्षरां म्हणून मेजपाक जाता. म्हणजे हांव उच्चाराच्या नदरेन हांवें कित्याक सांगता वा आयकुपाच्या नदरेन कित्याक सांगता, कारण गेय तत्व जें आसा तें आयकुपा कडेन आसा, तें पळोवपा कडेन चड मोठ्या प्रमाणात नासता. म्हणून गिताच्यो लेखनाक धरून वा गझलाच्यो लेखनाक धरून मात्रा मेजता आसतना त्यो गीतकार धरून मेजच्यो काय गीत गावपी जो आसा तो गायतलो ज्या नदरेंतल्यान ते तरेन धरून मेजचो हाजे विशीं अजुनूय घुसपागोंदळ वा द्विधा विचारांची मनस्थिती आसा. आमी अडवत आल्लो बेबो शेता मेरेर उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डरांव डरांव. हें गीत मुनरबाबाचें जें गीत आसा आमी ल्हानपणांतल्यान आयकत आयल्या. हातूंत भितर हें आमकां कित्याक याद उरता वा हे भुरगीं कित्याक गुणगुणटात ताचे फाटलें कारण जर समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार गीत लेखन कशें आसता वा कशें आसचें हाची आनी गरजेचे घटक जे आसात ताचे कडेन आमची वळख जातली. हडवो ताल्ल बेबो शेता मेरेर उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डरांव डरांव. हातूंत भितर ब आनी ड ह्या वर्णाचो जो अनुप्रास जाला, अनुप्रास म्हणजे हांगा कितें की परत परत तें अक्षर येवप, परत परत त्या वर्णाचो आस्पाव भितर जावप. म्हणजे हडवो ताल्ल बेबो ड आनी बचें रिपिटेशन खूब घडये हें जाणीवपूर्वक केल्लें नासत, पण जाचे कडेन ही गेयतेची कळाशी आसा ताचे कडेन ती प्रतिभा ऑटोमॅटिकली आपसूकपणान करून घेता. पूण जाका गीत लेखना भितर बारीकसाणेन काम करपाचें आसा तें केले उपरांत तांणी ह्या भागाचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसता. खुबश्या जाणांनी संगीतकारांनी सांगलां म्हणून मागीर उतरां बदलल्यात वा बदलपाची पाळी येता. ताचे फाटलें कारण हें की तो संगीतकार वा गीतकार जो आसा ताचो विचार बरयतल्यान अजिबात केलो ना. तो थोडोसो विचार आमचो साईमाम जो आसा ताका चड प्लस पॉयंट कित्याक तो स्वता संगीतकार, म्हजे कडेन संगीतकाराचें अजिबात गिन्यान ना. म्हणजे संगीत कशें दिवचें कशें आसचें ताल बांदपाक म्हाका हांव नकळो, पण साई कडेन तें आशिल्ल्या कारणान ताजी गितां ही चड सरस आसतलीं आमच्या परस हें स्वाभावीकपणान आसा. हडवो ताल्ल बेबो शेता मेरेर उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डरांव डरांव.
म्हणजे ड आणि ब चे हेजे परत परत जो अनुप्रास जाला ताका लागून ताका एक वेगळो रिदम मेळटा, ताका लागून ताका एक आमकां गेय तत्व जे आसा ते आमकां आमचे मेरेन पावता, भावता. म्हणटकीर वा आमी तुज्या विणे सुख लागना, म्हणजे साईचेंच गीत. तुज्या विणे सुख लागना, रित्या जिणे सुख कामना, सुखय बी हे दुखय बी, ही सासाय गा मोगाची, दशा म्हजी नशा तुजी, म्हाका परवा गो कोणाची. गीत मुखार आसा. हांवें फकत हें जे जितलें हांवें आयकलें बरोवपा खातीर, हांवें तो मेरेन म्हणजे ह्या गीत व्याख्याना खातीर म्हणून ही कांय गितां हांव घेवन बसलो आनी अशी गितां सोदून काडली ज्या गितांनी गेयता ही अक्षर अक्षर छंदाक धरून आयल्या. आता तुज्या विणे सुख लागना हातून 9 अक्षरां आसात. तुमी मेजपाक गेले जाल्यार तुज्या विणे सुख लागना 9 अक्षरां. रित्या जिणे सुख कामना 9 अक्षरां. म्हणजे पहिल्या 2 वळी 9 आसा, तिसरी वळ सुखूय बी हे दुखूय बी 9 अक्षरां. पयल्यो 3 वळी 9 9 9 अक्षरांच्यो, उपरांतच्यो 3 वळी वाच्या. ही सासाय गा मोगाची 8 अक्षरां. दशा म्हजी नशा तुजी 8 अक्षरां. म्हाका परवा गो कोणाची 8 अक्षरां. 9 9 9 8 8 8 अशा तरेचो एक रिदम म्हाका हांव नकळो म्हणजे साईन हें गीत रचता आसतना अशेच तरेची मांडावळ तकलेन धरून त्या अक्षरांक बांदला काय किंवा ते संगीतकाराचें गिन्यान आशिल्ल्या कारणान आपसूकपणान तें येता. हांगा गीतकाराक ह्या नदरेंतल्यान विचार करपाचो म्हणजे ताका थोडीशी अक्षरछंदा कडेन संवकळ करून घेवची पडटली. अक्षरछंद थोडोसो बारेकायेन गीत रचता आसतना बरोवचो पडटलो. कोंकणी गितांच्या मळाचेर जे सुरवातेक आमकां वळख करून दितानाय कोणे तरी सांगलें आनीक पुंडलीक बाबाच्या वक्तव्यांतल्यानय आयकलां आनी ताच्या नवचेतना भितरय जर तुमी ताचें मनोगत मुद्दाम हांव सांगता की नवे जे बरोवपी आसात तांणी ताची नवचेतनाची जी मनोगत जें आसता तें वाचचें. आनी त्या वेळार आमकां तातूंतली अक्षरां मेजल्या उपरांत हो जो भाग आमच्या तकलेन येता की अरे हांगा अक्षरांचो अभ्यास करप गरजेचो आशिल्लो, तो केलो ना. एक जे पुंडलीक बाबान म्हणलें शब्द दळीद्र, अरे हांगा ह्या उतराचें हें उतर खूब क्लिश्ट दिसता, हें उतर खूब नाटकी अशा पद्दतीचें दिसता, मुद्दाम जावन घातिल्लें, वा हें उतर पुरायपणान प्रोज दिसता, काव्याक धरून ना अशे तरेचें. पूण ताका जर बऱ्या संगीतकाराची आनी बऱ्या गायकाची जोड मेळ्ळी जाल्यार तें गीत लोकां मेरेन पावता. पूण गीतकाराक खबर आसता की हें गीत खंय तरी फसलां, वा कवीक खबर आसता हें गीत खंय तरी फसलां, पण तें संगीतकाराच्या आनी गीतकाराच्या जोडयेक लागून तें तगलां अशेंय जाता जायते फावटी. पूण हो जर तिगांयचोय जर सुमेळ घडत जाल्यार ताचे सारकें आनीक दुसरें सूख ना. आमी एक गीत जें लोककाव्याच्या पावंड्याचेर आज ज्या गिता कडेन पळयतात, चान्न्याचेर राती, उदय बाबाचें गीत जें आसा तें चान्न्याचे राती माडाचे सावलें सारयल्या सोबीत मांडार. आतां हें गीत आसूं वा दर्याचे देगेर हें गीत आसा, वा सात तुगेले, ही जी गितां आयकून आमी ल्हानाचे व्हड जाले. सात तुगेलो वा आमकां उल्हास भुंया पावयली, तांकां गोंय शाहीर अशें नामना दिवन लोकांनी ताका वळख केलो. म्हणटकीच ही जी उतरां मांडपाची आनी त्या उतरांतल्यान तें काव्य सांबाळून, म्हणजे फक्त अशें न्ही की खूब फावटी गजल बरयता आसतना मात्रा मेजून गजल बरोवपाची आसता. अशा वेळाचेर काव्य शेणिल्ल्यो कितल्योश्योच गजली मेळटात, भरपूर गजली मेळटात. आनीक म्हाका खूब जाण विचारतात तुवें कितलीं गितां बरयल्यात, आनी म्हाका त्या वेळार अवघ्या हाताच्या बोटार मेजपा इतलींच गितां बरयल्लीं आसतात. पूण म्हणजे डायरेन जर पळयत जाल्यार गितांचे मुखडे सुचिल्ले खूब आसात. म्हाका पयलीं दिसलें की हें म्हजें उणाकपण वा ही म्हजी अशक्तताय अशें दिसलें. पूण जेन्ना हांवें नवचेतनाची पुंडलीक बाबान बरयल्लें वाचलें की ताणेंच स्वता बरयल्लें आसा की आपल्याक अशे कितलेशेच मुखडे रचल्यात आपणे बरयल्यात, फुडलें गीत आपल्याक आयलें ना. जेन्ना आपल्याक मूड लागला, जेन्ना आपल्याक त्या गिताचो भाव परतून एकदां व्यक्त जाला मांडटसो, त्या वेळार तें गीत पुराय जालें. जशें कवितेच्या बाबतीन आसता तशेंच हें गिताच्याय बाबतीन आसपाक जाय. म्हणटकीच केन्ना केन्ना 2 वळी खूब बऱ्यो देंवतात, पूण घाई करची न्ही गीत पुराय करपा खातीर. हो एक भाग गितकारांनी लक्षांत घेवप गरजेचो आसा. अनुप्रासाचे
खूप वेगवेगळे प्रकार असतात. हांव इतले खोलायेन भितर वचना, म्हणजे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, एक जे महत्वाचे असे 5 अनुप्रास आसात, तातूंत भितर एका परस चड व्यंजनाची आवृत्ती, पुनरावृत्ती वा शब्द आणि वाक्यांची पुनरावृत्ती. आम्ही बाकीबाबाच्यो जर कविता निळे निळे अशे तरेची, जो एकच उतर 2 फावटी परत परत येवप, हो अनुप्रासाचोच भाग, पण एक वेगळो अनुप्रासाचो भाग. हांगा वर्णा परस शब्द महत्वाचो आसा. आणि फक्त बाकीबाबाचे न्ही, खुबश्या जाणांच्या गितांनी आमकां हे उतरच परत परत घोळटाना दिश्टी पडटा. केन्ना केन्ना वाक्य समूह जो आसा, पुराय वाक्य जे आसा, ते परत घोळयिल्लें पळोवंक मेळटा, वा तें परत बरयिल्लें पळोवंक मेळटा. म्हणटकीर हो अनुप्रासाचो भागय बी गीतकाराक खबर आसपाक जाय. वर्णाचो खास करून वर्ण जो आसा तो जर परत परत म्हणजे सिलेबल सिंगल व्यंजन जे आसा ते परत परत येवपाक लागलें जाल्यार त्या हाका लागून एक रिदम तयार जाता. हांव एक एग्जांपल घेता. बाकीबाबाची कविता आमी आयकल्या, त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना, मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पायजण. ह्या कवितेचो भावार्थ जर लक्षांत घेतलो वयल्या दराक, आनी त्या ती उतरां आमी परती बरयली अशी की त्या दिसा तिनसांजेर गडद तिनसना म्हणजे दाट तिनसांजेर अशें म्हणलें. त्या दिसा दाट तिनसांजेर त्या दिसा आमी वडा कडेन आसता जाग्यार पिपळा कडेन म्हणया. त्या दिसा पिपळा कडेन दाट तिनसांजेर खूप मंद वाजत आयली तुजी गो पायजण. हें आमकां मेलोडियस लागता काय त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना हें मेलोडियस लागता? हें चड आमकां हातूंत नादमधुरताय आसा. ही कित्या खातीर आयल्या तें हांव ज्या पद्दतीन वाचतलों तातूंतल्यान तुमकां कळटलें की हो जो अनुप्रासाचो भाग आसा, वर्ण परत परत वर्णाची पुनरावृत्ती जावप, त्या हातूंत द आनी ड सॉफ्ट आनी घोश आनी अघोश अशा पद्दतीन, म्हणजे सॉफ्ट ताजो उच्चार आनीक चड प्रखरतायेन आयिल्लो उच्चार, अशे नदरेन आमी द आनी ड बरोबर धरया तकलेन. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना, मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पायजण. हातूंत न आनीक ड हांचे रिपिटेशन जें जाल्लें आसा ताका लागून ते नादमधुरताय आयिल्ली आसा. बाकीबाबाच्या मराठी कविता जर आसत घेतल्यो जाल्यार तो एक वेगळो अभ्यासाचो विशय. बाकीबाबाच्या कोंकणी कवितांनी आयलाच हें, पण मराठी कवितेंत तांकां ते चड, आनी मराठी कवितेंत तांणी कोंकणी उतरांची जी एक उतरांची वापर जो केला हो वापरय गीतकाराक सामको गरजेचो. आनी कांय जाण म्हाकाय म्हणटाले केन्ना केन्ना की अरे तुवें हातूंत भितर जें ह्या गितान उतर वापरला तें मराठीतलें उतर, ऑर हातूंत जें उतर वापरलां तें हिंदीतलें उतर. पूण म्हाका जेन्ना जशें पुंडलीक बाबान म्हणलां की आमचे कडेन शब्ददळिद्र आसपाक जायना. शब्ददळिद्र म्हणजे कितें? आमचे कडेन फकत आमच्या भाशेंतलीं उतरां वा दुसऱ्या भाशेंतलीं उतरां जी आमी आमची करून वापरताले, अशे तरेची बी एक संवय गीतकाराक आसची पडटली. रमेश उळसकारा कडेन आमी तांच्या कविते कडेन, ताच्या गितां कडेन आमी ह्या नदरेंतल्यान चड लक्ष दितात वा दिवपाक जाय की तांणी साऊल गोरी सारकें उतर तयार केलें, किंवा खुबशीं उतरां खुबश्या कवींनी केल्लीं आसात. म्हणजे झुल झुल झुल्लार म्हाका दिसता पूर्णानंदाच्या खंयच्या तरी एका गितां भितर आयला, वा शिरी 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 नामरुबेन वेळुस्कराचें आसा. कांय उतरां स्पेशल तयार केल्लीं पळोवंक मेळटा आमकां, नव्यान तयार केल्लीं उतरां, म्हणजे ताच्या अर्थांत कसलोच बदल करनासतना नव्यान ताका एक वेगळें रूप दिल्लें, वा दुसऱ्या भाशेंतलीं उतरां. म्हणटकीर हें शब्द भांडार आमचे कडेन आसचें पडटलें, आनी आमकां अनुप्रास कशे तरेन वापरचो हें, म्हणजे जाका आमी पर्यायवाची शब्द म्हणटात ते आमचे कडेन आसचे पडटले. म्हणजे हांव पर्यायवाची शब्द म्हणटा आसतना समजा एक आमी उतर घेवया जें घन म्हणजे कुपां. आतां घन म्हणू, मेघ म्हणू, कुपां म्हणू, काय बाकीबाबान जशें वापरलें तशें जलद म्हणू, जलद जलद घन भरून आले, जलद म्हणू म्हणजे ज्या कुपां भितर जी काळी कुपां आसात ती, वा निरद म्हणू, नीर परत तसोच जलद आनी निरद एकाच अर्थाची उतरां. पयोधर म्हणू, ही उतरांची जी एक गिरेस्तकाय आसा वा शब्द भांडार जें आसा तें दर एका गितकारा कडेन आसचें पडटलें. नासलें जाल्यार ताणें त्या नदरेंतल्यान आपल्या गीत रचने कडेन परतून एकदां पळोवचें पडटलें, आनी ह्या जाग्याचेर आपूण हाका पर्यायवाची दुसरें उतर वापरलें जाल्यार तातूंतलें गेयतत्व वाडटलें काय कमी जातलें, ह्या गजाली कडेन. आनी अर्थांत भितर खंयच बाधा येवपाक दिनासतना, हें जें आसा तें अर्थां भितर बदल जावपाक दिनासतना करपाच्यो गजाली आसात. म्हणजे जाका आमी कलाकुसरताय म्हणटात, ही जी कळा अशी आसा ती गीतकारा कडेन आसची पडटली.
जशें पुंडलीक बाबान म्हणलें की आपण कांय मुखडेच तयार केल्यात, तशी मुखडे जातात पण आमी घाई करची न्ही. त्या वेळार म्हाका याद जालें की हांवें एक इंटरव्यू पळयल्ली अशोक पत्कीची, आनी तातूंत म्हाका कळयलें की तांकां मुखड्याचा गीतकार अशी एक तांकां तांचे खातीर वापरतात. म्हणजे ते कितें करतात, गीत जेन्ना कोणाक स्क्रॅचीस जेन्ना धाडपाचे आसता तेन्ना तातूंत भितर ते कांय आपली उतरां म्हणजे ना ला 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 अशें करनासतना मी तुला सांगितले बी अशी वेगवेगळी उतरां भितर घालून आनीक तांकां आतां गिता कडेन इतली संवकळ आशिल्ल्यान केन्ना केन्ना कांय चपखल उतरां अशी येतात की तांचो मुखडो जो आसा तो मुखडो जो आसा तो मुखडो तांकां खूब इतलो भावता संगीतकाराक की ते म्हणटा हातून आनी बदल करपाचो ना, वा दुसरो गीतकार जो आसा तो बदलपाक तयार नासता, तो म्हणटा आपण हाका मुखार ऍड करता. म्हणजे मुखड्याचा गीतकार म्हणूनय ताका कांय जाणांनी म्हणल्यात. म्हणजे केन्ना केन्ना आमकां फक्त मुखडो सुचता. आतां गीत बरयता आसतना आपूण कितें बरयता, बालगीत बरयता, स्फूर्तीगीत बरयता, भावगीत बरयता काय भक्तिगीत बरयता हें खबर आसपाक जाय. आनी त्या गिताचे ते भाव त्यो ताच्यो आमी कितें म्हणटले तो रस भितरलो निर्माण जावपा खातीर तशी तरेचीच उतरावळ येवची पडटली. म्हणजे बालगीत बरयता आसतना चायल्ड सायकोलॉजी, बाल मानसिकताय जी आसा तिचो विचार आमकां करचो पडटलो. आनीक हें करता आसतना ताका ल्हान भुरग्यांची जी उच्चारणाची जी एक मर्यादा आसतली, क्लिश्ट उतरां आसची न्ही, जोडाक्षरां जी भुरग्याक जमनात. म्हणजे खुबशे फावटी भुरग्याक आमी ल्हान भुरग्याक धरया, फॉर एक्झाम्पल श्रीपाद अशें नांव दवरलें जाल्यार ल्हानपणांत ताका तें श्रीपाद म्हणपाक कळना, तो श्रीपाद म्हणटा. म्हणटकीर तो जोडाक्षर ताका सुरवातेक येना. बालगीत जें आसा तें बालगीत हें ल्हान भुरग्यांनी गावपा खातीरच बरयल्लें आसतलें. म्हणटकीर बालगीत काय व्हडले गावचे नात, ल्हान भुरगे गायतले. म्हणटकीर तांणी गावपा खातीर तांच्या जिबेवेली उतरावळीचें थोडेशें आमकां गिन्यान आसचें पडटलें. ताच्या जिबेर कसले तरेची उतरावळ सोंपेपणान सहजपणान येतली. ताजो स्फूर्तीगीत बरयतना तातूंत स्फूर्ती तयार करपी तशे तरेची शब्दबाणां, तशे तरेची उतरावळ आमकां घेवची पडटली. म्हणजे वर्णाच्या पावंड्याचेर, शब्दांच्या पावंड्याचेर, वाक्यांच्या पावंड्याचेर आनी कडवी जितलें आसतलें त्या कडव्यांच्या पावंड्याचेर दर एका गीतकाराक आपापले पद्दतीन काम करचें पडटलें. गितांचो भाग बरे पद्दतीन मुखार वतलो जाल्यार आमकां जशें मंगळुराक मांड सोबाण, गोंयान आमकां भांगराळें गोंय सारकी एक निरंतर अशी चलपी कार्यावळ मेळ्ळी, अश्यो कार्यावळी वाडच्यो पडटल्यो. म्हणजे जाता कितें, गजल गायनाच्या बाबतीन, गजल लेखनाच्या बाबतीन हो भाग जाता की गजल बरोवपी जसो गजल बरयता पूण गजल ताका चाल लावपी वा गजल गायकीचो एक वेगळो जो आवाज जाय तशा पद्दतीचो आवाज आशिल्ले गायक आमचे कडेन खूब उणे आशिल्ल्या कारणान गजल गायकी म्हणपाक जाय ते पद्दतीन मुखार वचना. अशेंय बी आमी ह्या नदरेन पळोवं येतात. जाल्यार ते नदरेंतल्यान जशें नाटक करपी संस्था आसात म्हणून नाटककार आसात. म्हणजे आमी जर नाटकां बरयलीं आनी ती जावपाक पावलीच ना जाल्यार तें निमाणें नाटकच जावचें ना. तशें गीत बरयलें पूण जर आमचे कडेन तश्यो कार्यावळी ना ह्यो गितां मुखार वचपा खातीर वा गरज निर्माण जायना तो मेरेन गीत रचने खातीर मुद्दाम जावन कोण बसतना. आतां गीत रचनेच्या बाबतींत म्हज्या वाट्याक एक 3 प्रकार आयले. म्हणजे एक म्हाका जें काव्य सुचलें जें गीत रुपांतल्यान हांवें बरयलें, म्हणजे आमची ए मना सारकी कविता म्हणजे हांव गीत म्हणून बरयलें पूण ताका उपरांत चाल लायली, वा आमी उडया हें आसा, वा रमता रमता आसा, जी गितां म्हणजे ज्या गितांक चाली लावन मुखार ती गावन लोकां मेरेन वा रसिकां मेरेन पावली तांचेच हांवें उल्लेख केला. तांकां आनीक अशीं आसात जांकां अजून संगीतकारांनी चाल लायिल्ली ना. दुसरो जो प्रकार आसा तो म्हाका ट्यून दिलो आनी त्या ट्युना भितर हांवें उतरां बरोवपाची. हो खूब कठीण भाग असो म्हाका पर्सनली हो भाग खूब कठीण लागलो. कारण तातूंत डबल टेन्शन आसता. एक म्हणजे तांणी दिल्ल्या त्या मिटरां भितर, तांणी दिल्ल्या चौकटे भितर रावप आनीक काव्य तत्व सांबाळून आनी गेयता हाडून तें गीत मांडप. तिसरो जो प्रकार आसा हो प्रकार कसो आसा की एक ट्यून सुचता तकलेन आनी मागीर त्या ट्युनाचेर आमी केन्ना केन्ना उतरां बसोवपाक लागतात. वा आनीक एक वेगळो भाग म्हणजे दुसऱ्यान दिल्लो ट्यून आनीक तुमकां गुणगुणटाच केन्ना केन्ना वळी तश्योच येवपाक लागता. म्हणजे आमी गुणगुणटात आनीक जशें अशोक पत्कीन म्हणलें की आपूण मुखड्याचो गीतकार, तशे पद्दतीन आमी केन्ना केन्ना ते आमी खाकून खाकून गांवकार तशे पद्दतीन आमी संगीतकार आमकां ताली सकट कांय उतरां येवपाक लागतात, आमी ताली सकट आमी बरोवपाक लागतात. म्हणजे गीत बरोवपाचे खातीर
आम्ही सगळ्यांनी नवे खास करून जे गीतकार असतात तांणी आपले शब्द भांडार वाडोवचे पडटले. आपल्या शब्द भांडारा उपरांत तांणी गीत रचना करता आसतना तातूंतले अलंकार जे आसात ते अलंकार आमी पाळचे पडटले. म्हणजे खास करून यमक कशें वापरचें, यमक कशें येवचें. खरें म्हणजे सुरवातेक सांगलां की हाजेर उपरांत मागीर कांय ल्हान गटांनी कार्यावळी जातल्यो. खरें म्हणजे हे प्रात्यक्षीक घेतले शिवाय हांगा म्हाका तें शक्य ना सद्याक. प्रात्यक्षीक केले शिवाय ह्यो कांय गजाली तुमचे मेरेन पावचे ना. म्हणजे मात्रा मेजपाच्यो, लघु आनी गुरूच्यो मात्रा मेजपाचो हो जो भाग आसा त्या नदरेंतल्यानय गिता कडेन आमी पळोवं येता. पूण ताचें बंधन नासता तेंवूय सांगता की तितल्याच मात्रे भितरली पयली ओळ, तितल्याच मात्रे भितरली दुसरी ओळ ह्या गीत रचने खातीर आसपाकच जाय म्हणपाचें बंधन ना. जशें हांवें एक उल्लेख केलो की तुजे विणे हातूंत भितर सुरवातेकच्यो 3 वळी 9 अक्षरांच्यो, उपरांतच्यो 3 वळी 8 अक्षरांचो हो जो अक्षर छंद आसा तो बंधन आसतलें अशें ना. पूण ताका एक मिटर येतलो, तो मिटर येवपाक जाय. आतां गीत बरयता आसतना तातूंत भितर आमी आनीक 1-2 एग्जांपलां सांगता आनी हांव थांबतां. म्हणजे बाकी बाबाचेंच एग्जांपल घेवया की निळे निळे श्रावणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. हातूंत भितर जितले प्रकार सांगले हांवें अनुप्रासांचे ऑलमोस्ट ते तातूंतले चडशे अलंकार आमकां ह्या एकाच ताज्या कडव्या भितर दिश्टी पडटात. म्हणजे उतरांचें रिपिटेशन आसाच एका सिंगल सिलेबलाचें, वर्णाचें, व्यंजनाचें. म्हणजे खंयचें र फॉर एग्जांपल, निळे निळे शेवणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. आनी शब्दूय तशाचो तसो, निळे निळे तशाचो तसो शब्द वा ताचे कडेन लागीं वचपी भांगरां आनी घुंगरां हें जें आसा ताजे वयल्यान म्हाका एक जस्ट सहज याद जाली म्हणून सांगता. एक ताजी मराठी कविता आसा, म्हाका कविता याद जायना, म्हणजे गीत आसा जें गीत गायता आसतना हांवें एक कडेन खंयचे तरी म्हाका दिसता युट्यूबार आसपाक जाय हो व्हिडिओ. कोणें तरी ताजो त्या गिताचो आप्रोस मांडटा आसतना म्हणलें की भिरी परतली घरा अशें नांवाचो खंयचे तरी एका गितान आयला. तो म्हणटा की कितली सुंदर बाकी बाबान एक मराठीन उतर तयार केला की ताजें भिरभिरप जें आसा त्या भिरभिरप हाका लागून भिरे हें उतर ताणें वापरलां म्हणून. पूण आमकां कोंकणी मनशाक खबर आसा की बाकी बाब चपखल अशीं कांय कोंकणी उतरां मराठी गितांनी वापरतालो. विष्णू वाघाच्या गितांनी बी आमकां हे खूब पद्दतीन धुकें सारकी उतरां जी कोंकणी उतरां आसात ती मराठी कवितेन तांणी आनी एक गीत लेखनाची एक गरज आसता. म्हणटकीर भिरें हाजो उतर हाजो अर्थ जो आसा तो आमकां कोंकणी मनशाक खबर आसा, पूण मराठी मनशाक ताणें ताजो अर्थ वेगळो भिरभिरप अशा अर्थान तें उतर आयला आसपाक जाय असो ताजो ताणें अर्थ लायलो. आतां भक्तिगीत रचता आसत मागीर जाल्यार मागीर भक्तिगीत रचतल्याक थोडेशे भजन, अभंग हाजे अभंगाचो छंद थोडोसो खबर आसचो पडटलो. म्हणजे चडशे अभंग जे आसात ते अक्षर छंदांतले. म्हणजे संत तुकारामाचे चडावत अभंग जे आसात ते अक्षर छंदांतले आसात. आमी हाजी बहिणाबाई चौधरीचो उल्लेख केलो. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताले चटके तवा मियते भाकर. मागीर तें पिक्चरान गीत वता त्या वेळाचेर तेव्हा मिळते भाकर बी असो ताका थोडेशें प्रमाणीकरण ताजें केल्लें आसा तो भाग वेगळो. पूण जी मूळ रचना आसा ती अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताले चटके तवा मियते भाकर. हांगा अक्षरां जर मेजली दर एके वळीत पुराय गीत तुमी जर काडलें जाल्यार दर एके वळीत 8 अक्षरां आसात. अरे संसार संसार 8 अक्षरां, जसा तवा चुल्यावर 8 अक्षरां, आधी हाताले चटके 8 अक्षरां. पुराय हांव आख्खी गीत वाचना तें, पूण पुराय गीत हांवें पळयलां तातूंत सगळ्याक ही 8 अक्षरां आसात. आनी हो जो एक छंद आसा हो संत साहित्या कडेन लागीं वचपी छंद आसा. ह्याचो प्रभाव तिचेर आशिल्लो आसपाक जाय. म्हणजे ओवी प्रकार जो आसा दात्यार बसल्या उपरांत जे दळटा आसतना जो एक रिदम लागता असो फाटी फुडें, त्याच म्हणजे तितल्याच रिदमान घुंवता, तितल्याच रिदमान फाटी फुडें येता मनीस, तितल्याच रिदमान ती ओळी येता, तितल्याच रिदमान दुसरी आवर्तन येता आनी तशीच ती अक्षरां येतात. म्हणून हो ताका आमी कितें म्हणटाले सेम 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 आवृत्ती अक्षरांची ती जावपाक पावता ती त्या रिदमाक लागून, त्या छंदाक लागून, ओवी छंद जो आसा. आनी म्हाका दिसता बहिणाबाई चौधरीचेर ह्या हाजो चड प्रभाव आशिल्लो आसपाक जाय, कारण तेजी चडावत रचना ज्यो आसात त्यो अश्योच अक्षर छंदांनी बांदिल्ल्यो आसतात. म्हणटे हांव हांगा थांबता. मागीर कोणाकय जेन्ना प्रस्न येतले त्या वेळाचेरच मुखार कितें उलोवचें कितें सांगचें त्या गजाली कडेन आमी पळोवया.
हांव हांगा थांबता. म्हाका दिसता म्हणजे साधारण अर्दवर 25 मिनटां सुमार व्याख्यान जालां. हांवूय साईले उलोवप जे आसा तें आयकुपाक रावला. पलाश? राजेर सर, म्हाका दिसता तुमच्या ह्या मार्गदर्शनान चडांत चड आमच्या गितकारांच्या गिन्याना भितर भर पडला आसतलो. आनी जे कविता बरयतात म्हणल्यार 10वी पास जाता अशें तुमी म्हणला ते मुजरत 12वी पास करपाक फुडें सरतले. फुडें मागता आमचे मोगाचे साई मामा हांणी आपले उलोवप करचे. आयकूं येता सगळ्यांक? हय साई. पयलीं वैभव गायलो, ताजे उपरांत स्नेहा गायलें आनी ताजे उपरांत राजयान आपलो सूर लायलो. म्हाका राजय उलयतकीर कळ्ळें की गीत बरोवप म्हणटा कितलो गंभीर प्रकार आनी ताजे फाटल्यान कितली सायंटिफीक प्रोसेस आसता. पूण म्हज्या आयुश्यांत तशें जालें ना. म्हाका कळनासतना म्हजे कडल्यान जी गितां बरोवप जाली ती म्हणजे उदो ताणें 8 आनी 9 हाजो जेन्ना प्रकार सांगलो की थोडोसो ठेको म्हाका कळटा म्हणून तें नॅचरली जालां आसतलें. तर म्हजी सुरवात जी गितां बरोवपाची ती जे हांगा भुरगे जमल्यात तांकां सांगता एक्सपिरियन्स इज जे आमी उलयतात. वैभव एका स्टायलीन उलयतालो, ताका एक रिदम आशिल्लो. स्नेहा एका स्टायलीन उलयलें, ताका एक रिदम आशिल्लो. आनीक राजय उलयलो. तो पॅटर्न जर तुमी पळयलो न्ही, जे मनीस आमी उलयतात ते सगळे एक्चुअली आमी सगळे गीतकार. आमकां एक स्टायल आसा उलोवपाची, एक रिदम आसा उलयता तातूंत. इवन जशी आमी म्हणटा पळय वाठारांत पळय जशी आमी मुखार मुखार वता तशी भाशा बदलता, उतरावळ बदलता. तशेंच तुवें जर संगिताचें जर पळयलें जाल्यार कोलवेचो मनीस जो पळय संगितान उलयता तसो बाणावलेचो मनीस उलयना. ताचे कडेन वेगळें संगीत आसा. जावं जसो तो मुखार मुखार वता तशें तो एका विशिश्ट पॅटर्नान गायता. भास्कर चंदावरकर सदांच म्हणटालो की ग्रामीण भागांत जर तुमी वचत आनी मनशाक जर तुमी आयकत उलयता आसतना बाजारांत जावं खंय जाल्यार तो कितलो संगीतीक उलयता. आनी हें कित्याक संगीत कित्याक आयलें मेन म्हणजे जे म्युजीक सहजपणे आमकां लक्षांत उरता, एट्रॅक्ट करता, जे आमकां एक पॅटर्न तकलेन उरता. केन्ना केन्नाय तुमी जर लक्षांत घेतलें जाल्यार ल्हानपणांत शिकिल्लीं बालगितां जीं आसात एक एकदां आमी शब्द वयर सकयल विसरतात, पूण ताजो पळय म्युजिकाचो पॅटर्न आसा म्हणजे जी चाल आसा ती छप्प करून लक्षांत उरता. हें जेन्ना एक्सपर्टाच्या लक्षांत आयलें तेन्ना ताणें ठरयलें की चालीन गीत कविता मांडप. चालीन बरें लक्षांत उरता, चालीन बेगीन पावता. बेगीन कितें पावता तर चाल पावता. आतां ह्या चाली बरोबर थोडे शब्दूय छप्प करून तुजे लक्षांत उरतात. केन्ना केन्नाय तुका एक पद याद जायना, तें चाल याद जाता सदांच पयलीं. तें कितें आशिल्लें तें अमकें ला 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 अशें तूं गायता ठप्प करून तुका शब्द येतात. सो जे नवे गीतकार आसात तांकां म्हाका सांगीन दिसता की प्रत्येकाची स्टायल आसता. आतां जशें म्हाका म्हज्या आवयचें जेवण खूब आवडटा, हाजो अर्थ म्हजी बायल वायट रांदता अशी न्ही. म्हणजे म्हजी बायलेक रांदता तें म्हज्या भुरग्याक आवडटलें. तशें बाकी बाब एक वेगळे तरेन रांदतालो, राजय पवार एक वेगळे तरेन रांदता, श्रीधर कामत एक वेगळे तरेन रांदता आनी हांव म्हजे भशेन एक रांदून तुमकां गीत वाडपाचो प्रयत्न करता. सो ती आपली स्टायल एडॉप्ट करा. इट इज नॉट की शृंगारीक राजय बाबान ब्युटिफूल सांगलें आनी शब्दावळी सांगली. हांव जेन्ना पळय बरयता न्ही पयलो शब्द म्हजे तकलेन त्या मिटराचेर येता. कित्याक चडशीं म्हजी गितां आसा ती एक तर हांवेंच चाल लायिल्ली ऑर म्हजे कडेन पयलीं संगीत पावलें आनी मागीर ताजेर हांवें गितां बरयलीं. खूब म्हजी थोडीं गितां अशीं आसतलीं की जी हांवें पयलीं बरयल्यांत आनी मागीर ती संगीतकारा कडेन गेल्यात. चडशी म्हजी संगीत आनी आतांचो प्रकार सांगता जे भुरगे आतां बरयता तांकां. आतां पॉप्युलर म्युजीक आतां म्हणटा की चाल पॉप्युलर जाता. सो खंयचोय प्रोड्युसर जर फाल्यां तुमी वेवसाय करतले, गीतकार जावपाचो वेवसाय करतले जाल्यार आतां स्टायल कितें खंयची चाल पॉप्युलर जाता, मेलडी पॉप्युलर जाता. आनी हो प्रकार सुरू जालो बॉलिवूड संगीत जेन्ना भारतांत आयलें. ऑफकोर्स इट इज मोस्टली फ्रॉम 80% वेस्टर्न स्टायलींतलें. वेस्टर्न स्टायलीन कितें आसा की तांचो एक म्युजीक पॅटर्न आसता, ते म्युजीक बरयतात. तांचे एक बरोवपाचें म्हणजे म्युजिकाचीच शब्दावळ आसा, म्युजिकाक एक पॅटर्न आसा आनी तांकां खबर आसा की ह्या पॅटर्नान बरयलें की तें आयकुपाक बरें लागतलें. तशेंच बॉलिवूडान कितें केलें की पयलीं चाली केल्यो तयार ज्यो लोकांक आवडटल्यो. कित्याक तांकां तें कमर्शियल करपाक जाय आशिल्लें, विकपाक जाय आशिल्लें. आनी मागीर चडशे गीतकार आसात तांणी म्हणजे गुलजार जर ताज्या पयलीं साहिल लोधियानवी म्हण जे पळय गीतकार आशिल्ले तांणी त्या चालीचेर पदां बरयलीं. सो ताका लागूनय ती चड पॉप्युलर जाली कित्याक तांकां खबर आशिल्ली की ह्यो चाली लोकांक आवडटल्यो.
आणि ह्यो चाली ताणें वेगवेगळ्या फोकांतल्यान घेतल्यो, हांगच्यान घेतल्यो, थंयच्यान घेतल्यो. सो जो गीतकार जावपाक सोदता ताणें पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय की चाल आपले शब्द लोकां म्हऱ्यान पावयतली, लोकांच्या काळजांत पावयतली. हे म्हजे अनुभव, हे शास्त्र न्ही. सो कोण पळय जो भुरगो आयकता आतां जावं कोणूय आयकता ताणें लक्षांत घेवचें की आज हांव जें सांगता तें आतां मेरेन म्हजे अनुभवांक आयिल्ले उतरां. फाल्यां म्हाका वेगळो अनुभव येवपाक शकता आनी हें जें आज सांगलां तेंय बदलपाक शकता. कारण संगीत म्हणटा असो प्रकार, किशोरीताई म्हणटाले की इतली तूं जितलो डीप वता तितलो तुका भंय दिसपाक लागता, कित्याक तें आनी खोल आसा. किशोरीताई ताका सागर म्हणटाले, पण हांव सागर म्हणना, हांव म्हणटा ब्रह्मांड. की आमकां ताजो अंतूच खबर ना, इतली व्हड आसा. आनी तुमी जर पळयलें न्ही आज पर्यंत जगांत जितली पळय एक्सपेरिमेंट जाल्यात, म्हणजे उदो राजे बाबान सांगलें, पॅटर्न सांगलो, पूण मेरा कुछ सामान है तुम्हारे पास पडा है हो लेख बरयल्ल्या भशेन गुलजारान बरयली पद, ताका पासून आर डी बर्मनान चाल लावन तें गीत म्हणून सादर केलें. जशें ती येते आनी जाते हृदयनाथ मंगेशकरान केलें, येताना काही कळ्या आनी तेन जाताना फुले मागते. म्हणजे ताणें म्हणलें कितें, हो तुवें अग्रलेख दिला, फालतू अग्रलेख दितलो टायम्स ऑफ इंडियेचो आनी म्हाका चाल लाय म्हणटलो. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन. सो आतांचे जे भुरगे बरयतात ताणें एक लक्षांत घेवपाक, शब्दावळ जायच, तुमचे कडेन शब्द आसपाकच जाय. ते शब्दांक वेगळे वेगळे ऑप्शनल शब्दय आसपाक जाय. जशें म्हाका एक्सपिरियन्स आयलो जेन्ना हांवें पद बरयलें रंगियाळी रात मोदी, आनी ताजी लास्ट आशिल्ली असो म्हाका अशोक पत्कीन हें दिल्लो, मिटर दिल्लो. आनी राजे बाबान सांगलें तशें अशोक पती सदां आपूण गायता आनी आपली उतरां घालता आनी धाडटा. सो एक्झॅक्टली गीतकाराक कळटा की खंयची पंच लायन घालप, कितें घालप थंय. सो हांवें बरयलें चोय दिका गो फुला. जेन्ना आमी रिकॉर्डिंगाक स्टुडियो भितर आशिल्ले तेन्ना कुणाल गांजावाला हें गायतालो आनी तेंच जातालें, सुख चौरान फुल्ली चोय दिका गो फुला. आतां तो म्हणपाक लागलो ये कुछ चवर चवर ये जो वर्ड है वो गाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सुख चौरान वो कुछ बदल सकते हैं क्या. आनी फट्टकन म्हजे लक्षांत आयलें की हय थंय पंच जाय म्हणून हांव तें म्हणलें मोहर चलेगा क्या, अर्थ म्हणजे एकच जाता. आनी सुख मोह ते पळय पंच पळय सिंगराक मेळटा, सुख मोहरान फुल्ली. सो दीस इज द डिफरन्स. आतांचे कमर्शियल जे लेखक आसा तांचे कडेन आसपाक जाय उतरावळ, म्हणजे एक शब्द कितले ऑप्शनल लेवलाचेर आपूण ते दिवपाक शकतलो, मिटर जाय तसो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे लक्षांत दवरपाक जाय कल्पना जी तूं तकलेंत हाडटा. कित्याक गजलां भितर स्पेशली राजायन उदय सांगलें तशें वाह केन्ना येता, वाह वाह म्हणटा पळय, ते वाह केन्ना येता, एक तर तूं अपेक्षीत आसता की आतां हें येतलें तेन्ना वाह म्हणजे तुजे तकलें आशिल्लें, ऑर अनेक जें तुजें अपेक्षीत नासता अनअपेक्षीत म्हणटा तें येता तेन्ना वाह म्हणजे म्हाका खबरूच नाशिल्लें मरे अशें तरेन. सो ती कल्पना शक्ती मांडपाची तुजे कडेन आसपाक जाय आनी ती खूब आसा. तूं जेन्ना आयकता, तूं जेन्ना वाचता, खंय पळयता तेन्ना ऑब्जर्व करात की हांव कशें मांडपाक शकतलो. जशें म्हजे कडेन हांव स्टॉकन दवरता की हांवें लास्टान एकदां सांगिल्लें की म्हजे कडेन अशें आसा की म्हज्या दोळ्यांत जर दुकां जीं येतात ताका जर परमळ येतालो जाल्यार तें म्हजे कडेन पळयतलें आशिल्लें. सो अशी पळय ज्यो कल्पना तूं करता म्हणजे चेराचो वास येवपाक जाय दुखान. सो तेन्ना तें म्हजे कडेन लक्ष दितलें. हे रिदमान बरोवपाची गरज ना, स्टॉक करात. ही लायन ही म्हाका कल्पना सुचल्या ती बरोवन काडा. ती मागीर कशी रिदमान तुमचे कडेन कशी रिदमान येतली जावं गरज पडटली. कित्याक आजकाल थीम दितात सगळे. स्पेशली जेन्ना हांव सिनेमा बरयता, सिनेमाक संगीत बरयता तेन्ना म्युझिक डायरेक्टर चाल दिता तें जालेंच. त्या भायर जो स्टोरी रायटर आसा, स्क्रीन प्ले, तो स्टोरी दिता म्हाका की हें अशेंच तरेन येवपाक जाय, कारण ताका तें शूट करपाचें आसता. तेन्ना खरें त्रास पडटात. कित्याक एक तर म्युझिकाचेर बरोवपाक जाय, दुसरी म्हणल्यार त्या थिमीचेर बरोवपाक जाय जी डिरेक्टराक त्या सिनेमा भितर दाखोवपाची आसता कॅमेरा मुखार. सो हांगा जेन्ना पळय येता तेन्ना तुजे कडेन शब्दांचे भंडार, कल्पनाचे भंडार आसपाक पडटा. सो नोट इट डावन. थोड्यांक छप्पकन तकलें उरता, थोड्यांक बरोवन काडची पडटा. एकाच शब्दाक कितले ऑप्शनल, म्हणजे मोहर आनी हांवें उदो सांगलें अशी कितलीशींच उतरां आसतात जीं कोंकणी भितर हांव सांगता. आनीक राजायन ब्युटिफुली सांगलें की बाकी आमी इश्क वापरतात, प्रीत वापरतात, प्रेम वापरतात, मोग वापरतात, अशे कितलेशे शब्द आसतात जे तुमी बाकीच्या भाशांतल्यान घेवपाक शकतात आनी आज ते सहज वतात. अशें की बॉब मार्लीचे पासून हातून भितर कोंकणी शब्द आसात ते इंग्लीश पदां भितर आनी इट बिकम्स पॉप्युलर. आजकालचे पॉप्युलर हांव उलयता तें पॉप्युलर संगीत, कमर्शियल संगीता बद्दल.
अशें न्ही की यमक जुळोवपा जाय, म्हणजे यमकांतलो जर क काडलो जाल्यार यमूच उरता, त्या गिताचो अंत यम यम करता मागीर. म्हणजे गुलजार म्हणटालो की इन्कलाबाचेर जर पद बरयता तें इन्कलाबा वयल्यान यमक जुळोवपा जाय म्हूण शबाबाचेर येता, शबाबा वयल्यान मागीर तें यमक जुळोवपा जाय म्हूण शराबाचेर येता, आनी मागीर तें कबाबाचेर सोंपता म्हूण. सो तेंय प्रत्येक लेखकान भान दवरपा जाय की जेन्ना हें गीत आपूण लोकां म्हऱ्या वतलें तेन्ना त्या संगिता बरोबरच आपले शब्दूय लोकांक याद उरतले. म्हाका घट्ट याद आसा की म्हाका कशें हें जातालें की जेन्ना गजल गायन कार्यक्रमांक वताले तेन्ना खुबशे हांव लोक पळयतालो की जर ते गायकान बरी तान मारली किंवा मुर्की घेतली तेन्ना वा 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 वा, आनी खुबशे लोक अशे आसताले जेन्ना शेर येता मक्ता येता तेन्ना वा म्हणपी. सो दिस इज द डिफरन्स. म्युझिक आनी जो पळय गितकार आसा तातूंतलो फरक. बरो गितकार केन्ना वळखुपाचो की ताचें गीत लक्षांत उरता संगिता बरोबरच. जेन्ना खंयचेंय पॉप्युलर गीत हांव कोंकणीन भितर पळयतां की खंयचे हांव नांवां घेना कित्याक खूब सगळे म्हजे बरोबरचेच गितकार आसात, जावं म्हजें गीत कागदार बरोवन पळयात, साई पायणेकरान बरयल्लें गीत कागदार बरोवन पळयात आनी वाचात. त्या गिताक जर डेप्थ आसा, त्या गिताक जर कितें तरी सांगपाचें आसा जाल्यारच तें गीत, नाजाल्यार तें संगिता बरोबर उरतलें. कित्याक खुबशे अशोक पत्की जावं हे मोठे संगीतकार आनी इतली सुंदर चाली लायली आसता. म्हणून म्हणटा की त्या दिसा व्हडा कडेन म्हणटा आसतना चाल नासतना म्हणटा आसतना पासून आंगार कांटो येता. दॅट इज वॉट द गितकाराचें काम. म्हणजे ऑटोमॅटीक ताज्या शब्दां भितरच तो जी कविता बरयता आनी ताका गीत म्हणटा. तो पळय पॅटर्न आसा, ती पळय लय आसा, ती कांयच चाल लायनासतना चालीक लागता. सो दीस आर माय एक्सपिरियन्सीस. हांव हांगा सगळ्यो बरोवन दवरल्यात की रिदम कसो, लय कशी, ताल कशी आनी शब्द भंडार. सो हांव कसो स्वताक प्रॅक्टीस करतालो म्हणजे जालें तें नॅचरली की जी बाकीच्या संगिता भितर पदां आसात, म्हणजे कोंकणीन आसात, मराठीन आसात, जी खूब फामाद जाल्ली पदां आसात, हिंदी भितर स्पेशली, ताका हांव कोंकणीकरण करतालो. म्हणजे त्या हातून कोंकणी शब्द आनी ते शब्द तशेंच येवपा जाय, त्याच पंचान येवपा जाय आनी ते नॅचरल दिसपा जाय आयकुपाक. अडेचशें दिसपा जायना ही हांव प्रॅक्टीस करतालो की नॅचरल दिसपा जाय गावपाक. आतां हांव जे तुमचे कडेन उलयतां ते जर तुमी लक्षांत घेतलें जाल्यार हांव तुमचे मुखार एक गीत सादर करतां. सो म्हजो एक रिदम आसा, म्हजी एक प्रत्येक गितकारान आपलो पयलीं स्वताचो रिदम, स्वताचो एक ताल सोदून काडपाक जाय. स्वताचो जेन्ना तो ताल आनी सोदून काडटलो तेन्नाच ताका दुसऱ्यान दिल्लो ताल धरपा जमतलो. शब्द येताच, शब्द बरयले आसा, शब्द कितें वयल्यान येनात. शब्दाचे भंडार जाल्यार तुमच्यान डिक्शनरी घेवन दवरपा आतां खूब बरे बरे शब्द तुमकां मेळपाक शकतात आनी कान उक्ती दवरपाचें. म्हजे कोतान ही जर गजाली प्रॅक्टीस जर तुमी करत जाल्यार बरो गितकार आनी संगीतकारय जावं येता. कारण प्रत्येक गितकार बरो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक संगीतकार जाता. हांवें उदय बाबा बरोबर काम करता आसतना म्हाका सदांच एक्सपिरियन्स आयला. जितल्योय अशोक पत्की बाबान ज्यो चाली धाडिल्ल्यो ताजे ताणें गितां बरयल्यां, पूण जी गितां तो बरयतालो ताका पासून आपली एक स्वताची चाल दितालो. जी उदय बाबान मागीर पासून गितां बरयल्यां ताका आपली एक चाल आसताली. संगीतकार लायतालो वा संगीतकारान दिल्ली आसताली, पूण तो दुसरी गावून दाखयतालो हे पळय हांवें ह्या तरेन केलां. सो ताजी चाल, ही वॉज डेव्हलपिंग हीज ओन रिदम इन टू द सॉंग. तो जे मांडटालो खुबश्यो गजाली एक्चुअली राजे सरान सगळ्यो मांडल्यात. सो म्हजो वावर कमी केला आनी राजे देव बरें करूं की म्हाका म्हणजे गितकार म्हण व्हडलें कितें दिसनाशिल्लें. आज म्हाका दिसपाक लागला की गितकार म्हणल्यार कितें तरी एक आसता मनीस जाचे कडेन हें आसता तें आसता. ही जाणीव करून दिवप इज खूब गरजेचें की कारण स्वताक जें कितें बरयता ताजो अभिमान आसपा जाय. आमी एक एकदां तें लक्षांत घेना, आमी सहज ते कुशीन दवरतात. पूण प्रत्येक लेखका कडेन, प्रत्येक गितकारा कडेन एक स्टायल आसता, सांगपाची काणी आसता आनी ती काणी संगीतकार इंटरेस्टिंग करून लोकां म्हऱ्या पावयता. आनी हें जेन्ना पळय दोनूय जुळटा तेन्ना एक बरें गीत जाता अशें म्हजें म्हणणें. कारण म्हाका ल्हान आसतना आमच्या घरांत सिनेमाच्यो पोटी येताल्यो. ह्यो पोटी म्हणल्यार कितें 2 पानांचें आसतालें आनी ताचेर सिनेमाची ब्रीफ स्टोरी 2-3 लायनी भितर आनी पदां बरयल्लीं आसतालीं गितकाराची. आनी तो सिनेमा खूब तेंपान गोंयांत येतालो आनी ताची चाली म्हाका आयकुपाक मेळनाशिल्ल्यो. मागीर रेडिओचेर तेन्ना तशी हें नाशिल्ली, फास्ट हें नाशिल्ली. सो हांव एक म्हजे भशेन त्या गिताक चाली लायतालो. हांव पयलीं गीत वाचतालो आनी तशे तरेन म्हाका ती गिताची गोडी लागली. आनी जेन्ना हांव तें ओरिजिनल पद आयकतालो तेन्ना म्हाका सरप्रायज जातालें. पूण म्हाका तें गीत लक्षांत उरतालें, ताचे शब्द लक्षांत उरताले कारण
हांव ते शब्द पयलीं वाचिल्ले आसताले, म्हाका ताची चाल खबर नासता. सो प्रत्येक गीतकाराक एक लक्षात दवरपा जाय की जेन्ना तुमी नेक्स्ट टायम गीत आयकतले, खंयचेंय गीत आयकतले, संगीत आयकच, पण दुसरीदा आयकतना शब्दा कडेन लक्ष दियात. गीतकाराक कितें सांगपाचें आसा आनी त्या संगीतकारान कशें तुमचे मेरेन पावयलां काय कितें हें लक्षात घेयात. आनी जेन्ना तुमकां गीत कळपा लागतलें तेन्ना ऑटोमॅटिकली संगीतय तुमकां चड भावतलें आनी तें तुमकां चड सूख दिवन वतलें. म्हाका दिसता म्हजे पॅटर्न जो आसा तो चड सरा भशेन न्ही, राजे सरा भशेन. हांव व्यावसायीक म्हणना, हांव ताका कितें म्हणटा आमी ताका, लेक्चरर न्ही. सो म्हजे कडेन खूब म्हाका संवय आसा की कोणें जर म्हाका प्रश्न विचारले जाल्यार म्हज्यान ते बरे तरेन म्हाका दिसता की बरे तरेन उत्तर दिवपा येता. सो हांव म्हजें जें म्हाका वेळ धरलो ताजे परस कमी दिसता म्हाका हांव उलयलां. सो तुमकां जर कितें प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार विचारपाक शकता, कित्याक म्हाकाय राजे उलयलो तातूंत खूब गिन्यान मेळ्ळें. देव बरें करूं राजे, देव बरें करूं कोंकणी भाशा मंडळ, की म्हज्याय ज्ञाना भितर भर घाल्ले बद्दल. देव बरें करूं साई मामा. दोगांचें उलोवप जाल्लें आसा. जर आमच्या पळोवप्यांक, प्रेक्षकांक जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान घालूं येता. एक प्रश्न आयिल्लो आसा गोवा न्यूज. दोनूय उलोवपाक खूबच सुंदर, गिन्यान बरी. मातसो मुखार वचून आनीक प्रश्न. हृदयनाथ मंगेशकरान अजरंवर केल्यो त्यो ग्रेसाच्यो कविता काय ती गितां? राजेश सर नाल्यार साई मामा तुमी कोणें आन्सर करूं येता. हांवें पयलींच हाजे पयलीं ताका लागून सांगलां की साचेबद्द म्हणटा आमी ताका, की जेन्ना आमी साचेबद्द म्हणटात, जेन्ना आमी क्लासिकल म्हणटा, क्लासिकल म्हणजे कितें मानिल्लें ह्या पॅटर्ना भितरलें. म्हणजे राग जर यमन घेतलो तातूंत जर दुसरो एक स्वर लागलो जाल्यार तूं अशुद्ध जाता. जेन्ना आमी हें मानतात तेन्ना आमी एक स्वताकच बांदून घेतात. ग्रेस म्हणटो खरोच ग्रेस तो. ताजी पळय जी कविता आसा न्ही, ताजो पळय पॅटर्न आसा न्ही, तो एक वायब्रंट पॅटर्न आनी ताका चाल लावप म्हणजे हृदयनाथा सारक्याच मनशान कापासतात करपाची. ताची मास्ट्री आसा. आनी जो खेळपा शकता, जाका सगळे राग खबर आसा, ताका सुरावळ खबर आसा. सो हांव म्हणेन की हाजे पयलीं वेस्टर्न म्युजिका भितर जावं इंडियन क्लासिका भितर खूब अशे प्रयोग जाल्ले आसात. आमकां आतां ग्रेस खबर आसा, हृदयनाथान केल्ले प्रयोग खबर आसा. पण म्हजें म्हणणें अशें की आतां जे भुरगे बरयतात, गितकार बरयतात, जावं संगीत करतात, ते खूब वेगवेगळ्या पॅटर्नान करतात. जावं युट्यूब जर लायलो जाल्यार कोंकणी भितरय खूब एक्सपेरिमेंट जातात, बाकीच्या भाशा भितरय जातात. मराठी भितर अवधूत गुप्ते, मागीर हांणी खूब फोक आनीक जे तूं चिंतपाकच शकना की हाजें गीत जावं येता अशे हांकां पासून चाली लावन. पयर एक व्हिडिओ आयलो तुमी पयलो आसलें की सिरियला भितर डायलॉग उलयतात, ती कोणतरी बायल, आनी ताणें संगीत केलें. हाजे सारक्यान बेस्ट उदाहरण ना की तुज्यान कितेंय संगीतांतल्यान मांडपाक शकता. संगीताची ताकती. सो आमी जितले ताका बांदून दवरतले न्ही तितलें तें ब्लास्ट जातलें, ताजो हें जातलें. सो खंयच्याच हाणें न्ही हें जावपाना, हाजें गीत जावपाना. सो आनी तेंच सगळ्यांत बेस्ट हो म्हणटालो की भास्कर चंदावरकर की जन गण म्हण एक बँडकारानच चाल लायली आनी ती मागीर आवडली. बाकी कितल्योश्यो चाली लागील ताका, पूण त्यो भायर मारले. क्लासिकल भीमसेन जोशीन लायिल्ली आनी कोणी कोणी लावपाचो प्रयत्न केलो. लास्टाक बरी चाल ती बँडकारानच जी जो बँड वाजयता ताकाच तो रिदम कळ्ळो. सो गीतकार तसो की ताका नाळ कळ्ळी आनी ताका पॅटर्न कळ्ळो, मागीर तो तें गीत लोकां मुखार पावोवपाक शकता. राजे तुजे कडेन वेगळें कितें असलें सांग बाबा, म्हाका आयकूंक बरें दिसता. ना तुवें सांगलां एक्चुअली बरे पद्दतीन सांगलो. आनीक प्रश्न आमकां आयिल्लो आसा. साईबाब राजेबाब, why do you think Konkani music has been stereotyped to be Western in Bollywood? Is it because we lack raga-based songs? As a songwriter, what is more comfortable to you, writing words for Western tune or raga-based tune? Rajesh sir, तुम्ही? न्ही, ते जे स्टिरियोटायप जे म्हणलां तें एका तेंपार आशिल्ले स्टिरियोटायप. म्हाका दिसना आयज स्टिरियोटायप म्युजीक कोंकणी गीत संगीताच्या मळाचेर आसा म्हणून.
खास करून हे जे वेगवेगळे प्रयोग आनी वेगवेगळे आल्बम जे येवपाक लागले, म्हणजे सिद्धनाथ भुयाव आसा, दीप करापुरकार आसा, जाणी लीड घेवन आनीकय आसात जायते जाण, सगळीं नांव हांगा घेवंक शकना, पूण हांणी तो जो स्टिरियोटायप आशिल्लो तो मोडून, ती फासकी मोडूनच हे वेगवेगळे पद्दतीचे जातूंत भितर वेस्टर्न बीट. आतां म्हाका पर्सनली जें विचारलां, एक्चुअली खरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका सुरवातेक हांव जेन्ना शाळेन शिकताले त्या वेळाचेर एक दोन जाणांच्या सोयऱ्यांगेर जेन्ना वताले तेन्ना घरान कांय गावपी आसताले आनी ते त्या वेळार हिंदी फिल्माची मोठी मोठी पुस्तकां मेळटाली, म्हणजे गितांचे कलेक्शन, आनी ते हाडटाले कारण ते गुणगुणटाले मागीर, म्हणजे अशें कितें तरी धरप हातान आनी मागीर ते गुणगुणटाले. हांव काय गावपी नाशिल्लो, पूण हांव ती वाचतालो, म्हणटकीर हांव ती फिल्माची गितांची पुस्तकां जी आसा ती वाचपा खातीर वापरतालो. वो इतलो प्रभाव तो पडत गेलो की देशी संगीत आनी देशी पद्दतीचें गायन म्हाका जेन्ना पयली खेप वेस्टर्न आयकलें तेन्ना म्हाका अजिबात आवडलें ना, मानवलें ना. म्हणजे म्हाका रेगे खबर नाशिल्लो, म्हाका बॉब मार्ली खबर नाशिल्लो, फक्त बॉब मार्ली कोंकणीतलेंच उतर आयकल्लें. पूण जेन्ना मागीर एक पर्टिक्युलर नाटका खातीर, म्हणजे आमच्या जगन्नाथा खातीर हांवें कांय वेस्टर्न पद्दतीच्यो गितां संगितांचो जो थोडोसो अभ्यासाच्या नदरेन वाचन केलें आनी कांय आयकलीं, ताजे उपरांत म्हाका एक गजाल समजली आनी कळ्ळी की संगीत हें मागीर वेस्टर्न आसूं वा इंडियन आसूं, तातूंत तुजें तन मन धलता. म्हणजे एक कडेन घडये तन धलता आसतलें, दुसरे कडेन घडये मन धलता आसतलें, पूण तन मन धलोवपाची तांक दोनूय संगितां भितर आसा. पण म्हाका पर्सनली वेस्टर्न बरोवपाक, वेस्टर्न गितां ट्युनाचेर गीत बरोवपाक थोडेशें कठीण लागता. म्हाका जर कोणें विचारलें की तुका वेस्टर्न म्युझिकाचेर बरोवपाक ऑर स्टिरियोटायप गोंयची म्युझिक म्हणटा ते स्टिरियोटायप म्हणटा आमी केला. स्टिरियोटायप जगां भितर स्टिरियोटायप म्हणटा म्युझिक ना. आनी खंयच्याय वाठारांत जर वचत तुमी, मराठीत भावगीत आसा ते भावगीतच आशिल्लें, मराठी बाकीचे गजल पॅटर्न जशें आमी म्हणटा की बाल संगीत ते अमकेच टायपान आसपाक जाय, कारण ताका एक शास्त्र आसा की अशें आवडटा तशें आवडटा. म्हज्या हिशोबान तशें ना की आत्तां राजयान म्हणटा तशें म्हाका संगीत ते संगीत, हांव ताचे वाटेच घालपाक शकना की हें बाबा क्लासिकल, हें बाबा वेस्टर्न. आनी वेस्टर्नूय क्लासिकल आसतात. एक थोड्यांनी लक्षांत घेवचें की वेस्टर्न म्युझिक म्हणलें की तें एक धमधूम तशें न्ही. तें धमधूम आमगेले हातून वाजता, जे पळय आमी आरती वाजयतात तातूंत आवाज चड आनी आरती कमी आसता. सो धामधूम आमगेलें आसा, हें लक्षांत घेवचें. सो वेस्टर्न क्लासिकली जॅज आसा, तो वेस्टर्न म्हणलें की लोकांचे तकलेक कितें तरी येता की वेगळे. आनी जर तुमी लक्षांत घेतलें जाल्यार 80% बॉलिवूड सिंगिंगांतली पदां तुमी जी आयकतात, कौन है जो सपनों में आया, ही सगळी वेस्टर्न हाजेर आधारीतच पदां ही ज्यो आसात ताका क्लासिकल म्हणटात. खंयचें आमगेलें पद आसा एस.डी. बर्मनान केल्लें, जाचेर मागीर आर.डी. बर्मनान सागर किनारे दिलिये पुकार, रहे न रहे हम, दिसपाक इंडियनूच पद दिसता, पूण तें इट्स कॉपीड फ्रॉम वेस्टर्न जॅज. सो थोड्यांक एक तें हें आसता की एक कितें तरी म्हाका खबर ना, पूण हांव ल्हानपणा साकून म्हाका केन्नाच तें कळना. संगीत कसलेंय वाजूं, आमचो फोक इतलो गिरेस्त आसा की आतां ह्या वयांत म्हाका किशोरी ताई आयकुचे परस म्हाका फुगड्यो धालो आयकुपाक बरें दिसता. म्हणजे आंगार कांटो येता, कित्याक म्हाका आतां संगीत कळपा लागला आनी म्हाका तें बांदिल्लें संगीत घुस्मट दिता. म्हळ्यार घुस्मटमार असो पॉलिटिकल वर्ड हांव वापरता की तो जाता, आनी बांदिल्लें संगीत आयकलें की म्हाका त्रास जाता. सो हांव आतां इवन बालगीत करता आसतना हो फोक बालगितां भुरग्यां कडेन पावचो हो प्रयत्न करता, कित्याक तेंच जितीं व्हरपाचें संगीत, जाका बांद ना, जाका बांदून दवरिल्लें ना, अशें म्हजें म्हणणें. फेसबुकार आणि गुगल मिटाचेर आमकां भरपूर कमेंट्स आणि प्रश्न येत आसात. साई मामा, यू आर एन इन्स्पिरेशन युअर सेल्फ. तसेच गीत लेखन, त्याचे प्रकार आणि त्याची प्रक्रिया. गीत लेखन, त्याचे प्रकार आणि त्याची प्रक्रिया हाचेर राजे सराचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन, असे खूप कमेंट्स येत आसात. हांगा म्हाका दिसता
सिद्धनाथ सरभुयां हांणी मेन्शन केला की साई मामाच्यो खुबश्यो गितांक चाली लायल्यो, पूण राजय बाबांच्या गितांक चाली लावपाची अजून संद मेळूना. राजय बाब, तुमचे गीत म्हाका केन्ना मेळटले? फुडें प्रश्न आसा दुर्गा गांवकरांचो. गीत बरोवप हें एक इनबॉर्न टॅलंट. तुमकां खरेंच अशें दिसता की गीत शास्त्र शिकून कोणूय गितकार जावं येता? म्हाका दिसता हांवें उलयता आसतना हें सांगलां की जशें आमकां क्रिकेटर जावपाक जाता वा हो जावपाक जाता, पेंटर जावपाक जाता, सुरवातेचें शिक्षण घेवन ल्हानपणांतल्यान, तसो गीतकार जावपाक जाय न्हय सुरवातेकच सांगलें. गीतकाराक मार्गदर्शन करप शक्य आसा. म्हणजे दर एका नाटककाराक पयलीं मुळान तो नाटककार आसचो पडटा, म्हणजे कलाकाराक, नाट्य कलाकाराक कलाकार आसचो पडटा. उपरांत मागीर तो फिल्म ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान वचून वा ड्रामा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान वचून त्या जाग्याचेर वचून तो आनीक कांय गजालीचें शिक्षण जें आसा, म्हणजे क्रिएटिव्ह रायटिंगा खातीरचे जे 3 म्हत्वाचे घटक आसात: प्रतिभा, कल्पना आनीक अभ्यास. म्हणजे मुळात पयली प्रतिभा आसचीच पडटा. प्रतिभा नासत जाल्यार मागीर तूं कितलोय शिकयलो म्हणून कांयच जमपाचें ना, कांयच कळपाचें ना. आतां अभ्यास म्हणजे कशे तरेचो अभ्यास? हो दोनूय पद्दतीन. भयणाबाई चौधरी कडेन काय असो तरेचो अभ्यास नाशिल्लो, पण तिचे कडेन जिणेंतल्यान, अनुभवांतल्यान काडिल्लो सार जो आसा तो अभ्यास आशिल्लो तिचो. म्हणून ती हें जिणेचें तत्वज्ञान जें आसा तें सांगपाक पावली. म्हाका तिज्यो खुबश्यो रचना ज्यो आसात त्यो त्या फिलॉसॉफीक लागून आवडटात. किंवा सुधीर मोगेच्यो आमी कितलींशींच गितां आयकल्यात. पिटे अंधाराचे जाळे झाले मोकळे आकाश हें आसत, किंवा फिरुनी या जन्मी जणू कितें आशिल्लें तें, एकाच या जन्मी जणू फिरुनी नवी जन्मे नमी. ह्यो ज्यो लायफाच्यो कांय फिलॉसॉफी सुधीर मोगेच्या गितांतल्यान, शांता शेळकेच्या गितांतल्यान आमकां मेळपाक लागल्यो. आनी आदलीं जेन्ना गितां आयकल्यो, इवन गुलजाराची जर आमी गितां आयकत जाल्यार आमकां हातूंतल्यान आमी जे समजून सार काडटात तो मागीर आमी आमच्या म्हणजे आमच्या जिणेन आमकां हो अशे तरेचो सार जाय, हो अभ्यास. पूण मुळान प्रतिभा जाय. प्रतिभा आसले शिवाय काय तो गितकार जावंक शकना. म्हणटकीर जो कोणी प्रश्न विचारला की अशे तरेचे मार्गदर्शनांतले कोणी गितकार जावंक शकता, गीतकाराक मार्गदर्शन मेळूंक शकता. गीतकार जावप मुळान पयलीं ताका ती कळाशी आसची पडटली, आनी ही प्रत्येका भितर आसा काय ना हाची जाणीव ताका जावपाक अशा मार्गदर्शनाची बी गरज आसता. म्हणजे ताका केन्ना केन्ना दिसता अरे आपूण जे गुणगुणटालो ते म्हणजे गीत लेखनाचोच प्रकार तर काय असो जावं येता. म्हणजे आमचे जे आदले जशे साई मामान सांगले की आतां फुगड्यो आयकुचेशे दिसतात. कितली मारगाय गे सायबी, संवसार कसो करचो आमी, बाजारान गेल्यार दूद पावना, 100चे नोटी कमवना. ह्यो फुगड्यो ज्यो आसात, ह्या फुगड्यांनी जे काव्य आयला, जे गीत आयला, हातून गीतकारा खातीरचे सगळे गुण दिश्टी पडटात. म्हणजे ज्या बायल मनशेन ही फुगडी रचली आसतली ती कोणतरी गीतकार आशिल्ली आसपाक जाय. पूण आयच्या काळार जशे पयलींच्या चित्रकारांनी आनी मुर्तीकारांनी सकयल आपले सायनी मारल्यो नात, आनी आतांचे जशे चित्रकार सकयल सायनी मारतात तशे आमी कवी आनी गीतकार आतां सकयल आमी नांवां बरोवंक शिकल्यात. पूण पयलींचे जे जाणी लोकसाहित्य बरयलें तांकां नांवां बरोवपाचो हेच आयलो ना, म्हणजे तो विचारय तांचे तकलेन आयलो. अनेक प्रश्न आसा दत्ता प्रभू मोनी हांचे कडल्यान आयला. कार्यावळीचो फायदो नव्या कवीक गितकाराक जातलो हातूंत मातूय दुबाव ना. म्हाका विचारपाचें आसा हाजो फायदो कोंकणी शिक्षकाक जाव येता काय, आनी जाता जाल्यार कसो करूं येता? हय, एक म्हणल्यार हातूंत गीतकार आनी शिक्षक हाजो म्हाका खबर ना, पूण संगीत आनी शिक्षक हाजो खूब लागींचो संबंद आसा. की जर शिक्षकान आपल्या शिक्षणा भितर जर संगीत हाडलें आनी त्या पॅटर्नान जर ताणें शिकयलें जाल्यार ते भुरग्यां म्हऱ्यान बरें पावतले. हाजो अर्थ असो की फाल्यां गिटार घेवन क्लासीक बसपाचो न्ही. हांवें आतां तशें सांगलें जशें राजयाली एक ब्युटिफूल स्टायल आसा उलोवपाची, एक म्हळ्यार आयकन दिसता. दॅट इज वॉट म्युजीक इज. पयलीं तूं उलयलो मागीर स्नेहा उलयलें, आयकन दिसता. दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. सो म्हजे कोतान शिक्षकान हें आपले भुरग्यांक जर पावयतलो जाल्यार ते कशी एक स्टायल डेव्हलप करप, आपलें एक संगीत कशें डेव्हलप करप. ऑलरेडी ते शब्द बरयल्ले आसात, सगळें बाकीचें शिक्षण बरयल्लेंच आसा, फक्त आपूण कशें डिलिव्हर करतलो, ताका चालीन खंयचे चालीन आपूण भुरग्यां मदीं मांडटलो, इंट्रस्टींग कशें जातलें हेंच लक्षांत घेवपाक. हांव हाका थोडेशें जोडपाक सोदतां.
मोनी बाबान जो प्रश्न विचारलो तो शिक्षकाचे मे बी शिकोवपी जो आसा शिक्षक ताका ताजो फायदो जातलो काय म्हणून ताका निश्चित फायदो जातलो, कारण जेन्ना तो कविता शिकयता, जेन्ना तो काव्याचे प्रकार शिकयता, जेन्ना तो अनुप्रास शिकयता, त्या वेळाचेर ताका हे जे गीतकाराचे घटक, गीते रचने खातीरचे जे घटक गरजेचे आसात ते तो बरेपैकी विथ एक्झाम्पल शिकूंक शकतलो आनी भुरग्यांक ते बरें पडटलें. दुसरो फायदो हो जातलो की फुडल्यान जे विद्यार्थी आसात तातूंत भितर घडये कदाचित एक गीतकार बसला आसतलो जाका अशे तरेच्या मार्गदर्शनाची गरज जाय आशिल्ली, म्हणजे थियरिटिकल जे मार्गदर्शन जाय तें. शिक्षक स्वता गीतकार आसतना पण शिक्षक जाणा की बरें गीत खंयचें आनी गिता कडेन पळयतना खंयचे नदरेन पळोवप. और आमी अशें म्हणया की गायक बसला मुखार जाल्यार गायकान गिता कडेन खंयचे नदरेन पळोवप. हांव एक एक्झाम्पल घेता, म्हणजे अमक्याकच बोट दवरपाक अशें न्ही. आमी एक गीत आयकत आयल्यात, साद तुगेले आयकूंक आयले करचे, हे गीत जेन्ना आयकलां तेन्ना हे गीत गावपी जे गोंयकार म्हणजे कोंकणी उलोवपी मनीस जो आसा तो गायता आसतना जशें ते मराठीचो प्रभाव आशिल्ले गायिकेन गायला आसत जाल्यार साद तुगेले आयकूंक आयले आसा तशें गावचें न्ही. कोंकणी मनशाक तातूंतलो हो जो फोनेटिकल भाग जो आसा, नादाचो भाग जो आसा, नाद विज्ञान जें आसा तें समजून घेवनूच गावचें पडटलें. आनी गितकारानय बी त्या गितकारान गायकाक, संगीतकाराक हाची बी जाणीव करून दिवची पडटली. नाजाल्यार आमी जायते फावटी हांव ऑर्केस्ट्रा कितले फावटी फिजा के फूल पे आती कभी बहार नाही म्हणटा तें कितले जाणांक आयकलां, तांकां खिजा आनी फिजा हातूंतलो फरकूय खबर ना. म्हणजे केदो ऑपोजीट अर्थ आसता, आती कभी बहार नाही, खिजा के फूल पे आसा ते फिजा के फूल पे म्हणून वाचतात. म्हणटकीर आनीक एक ओदळ एक भाग मुद्दो विसरलो तो सांगता. गीत लेखन करता आसतना दर एका वाक्याच्या निमाणे कडेन अस्वर जो आसा तो टाळचो. जे गायका खातीर गायकीचो उल्लेख आयलो म्हणून हांवें हो मुद्दो हांगा हाडला. आतां गायका खातीर तो अस्वर प्रोनाउन्स करून लोकांच्या काना मेरेन पावोवप कठीण आसता, कारण अस्वर जो आसा तो शेणटा. म्हाका एक याद जाता, खंयचे तरी एका टीव्ही सिरियलाचे टायटल सॉंग आशिल्लें आनी अशोक पत्कीन ताची चाल लायिल्ली. म्हाका एक्झॅक्ट हें जायना, पूण एक ओळ याद आसा भितरली की खेळण्याचे होते वय, आनीक मागीर फुडें आनी कितें तरी आसा. आतां हें वय जें आसा तें वय म्हणलें जाल्यार तें य शेणटा, तें वय करून तें गायला. तो अस्वर पूर्ण म्हणजे तांकां तें खबर आसा म्हणून ताणें तशा पद्दतीचें संगीत दिवन वा तशा पद्दतीचो स्ट्रेस दिवन तें गायलां. पूण नाजाल्यार अस्वर आतां शिरशीर न्हाला मधुबन हें जें आसा गीत जें आसा, सायमा हें तुजें न्ही गीत शिरशीर नाला? श्रीधर कामतीचें, श्रीधर बाईले. जशें साई मामाच्यो शब्दरचना ज्यो जुळटात सेम श्रीधर बाईच्या बाबतींत खुबश्या गितांच्या बाबतींत अशें आसा. शिरशीर न्हाला मधुबन आमी नाचुया पाणयांनी. म्हणजे हांवें बरयता आसतना जशें गीत आसपाक जाय तशें बरयलां, गायता आसतना तें कशें गायलां, शिरशीर न्हाला मधुबन आमी नाचुया पाणयांनी हें वेगळें केलां. ते कित्याक वेगळें केलां आसतलें वा चाल लायता आसतना अशें म्हजो अदमास, कारण ह्या प्रोसेसान हांव नाशिल्लो थंय. म्हजो अदमास हो की मधुबनांतलो न अस्वर आसा, सो अस्वरान तें वाक्य सोंपोवचे परस तें दुसरे खंयचे तरी स्वरान सोंपपाक जाय. सो फुडलो शब्द थंय जर जॉयन केलो अर्थांत कसलोच बदल घडना आनीक तो पूर्ण स्वर मेळटा आमीतलो. म्हणजे शिरशीर न्हाला मधुबन इतल्यार थांबोवचे परस तें शिरशीर न्हाला मधुबन आमी नाचुया पाणयांनी, थरथर जाला तनमन आमी भिजुया तळयांनी. पूण गीत बरोवपाच्या नदरेन हांवें तें बरोवन काडलें की शिरशीर न्हाला मधुबन आमी नाचुया पाणयांनी, थरथर जाला तनमन आमी भिजुया तळयांनी. अक्षर जर मेजली, पयल्या वळीन 10, दुसऱ्या वळीन 9, तिसऱ्या वळीन 10, चौथ्या वळीन 9, हो 9 अक्षरां. हो मिटर अक्षर छंद जो आसा तो साई मामाच्या गितांनी बी दिश्टी पडटा खूब प्रमाणात आनी श्रीधर बाईच्या गितांनी बी दिश्टी पडटा. निश्चित हाजो फायदो जातलो शिक्षकांक ह्या गिन्यान. फुडें एक प्रश्न आसा, आपल्या भाशेंतल्यान गितां वा कविता बरोवपाक कसल्या शिक्षणाची वा पदवेची गरज आसप गरजेचें, तुमचें कितें म्हणणें? म्हाका दिसता सरान सांगलां उदळ, तरी उजवाड घालचो. साई माम पळय, ना म्हाका आजच तुमी जेन्ना आपयता तेन्ना कळटा की हांव गितकार म्हण. आनीक म्हणजे गितकाराक हांव खंयच्याच कॉलेजींत गेल्लो ना किंवा म्हजे कडेन फाल्यां दाखयतलो जाल्यार सर्टिफिकेट ना. फक्त तुमी अशी कार्यशाळा घेया म्हण आपयता तेन्नाच कळटा. आनी जेन्ना आतां राजयान सांगलें तेन्ना आतां हांव फालच्यान असो भोंवपी की हांव एक गितकार आनी म्हजे कडेन अमूक आसा तमूक आसा. नाजाल्यार तशें
चडांत चड प्रश्न आनी कमेंट्स हे जातात. आनीक एक कपिल सरदेसाय बाब हांचे कडल्यान आयला साई मामा खातीर. साई मामा असलें गँग आशिल्लें इश्टांचें, जातूंत संगीतकार कवी सगळेच आशिल्ले. तशें बाकी सगळ्यांक लाभ ना. आमचो साई माम लकी. तेन्ना कवी आनी संगीतकार हांचो मेळ घडोवपा खातीर कितेंय तजवीज जावं येता? ना, म्हाका प्रश्न कोरोना सारकोच की कितें एक्झॅक्टली म्हणजे म्हाका दिसता कितें म्हणपाचें असं म्हाका कळना की कवी आनी संगीतकार हांचो मेळ घडोवपा खातीर कितेंय तजवीज जावं येता असो म्हणून तांचो प्रश्न कपिल बाब सरदेसाय हांचो. आज सध्या पॅन्डेमिक आसात न्ही, सो ते म्हणून ही कार्यशाळा अशी जाता. नाजाल्यार आमी मैफिलूच करपा जाताली कोंकणी भाशा मंडळांत जावं बरे तरेन म्हणजे सादर करून उदो राजे सरान म्हणलें तशें की इट्स अ ब्युटिफूल कॉम्बिनेशन. आनी ती फुडाराक करया न्ही. कवी सगळे मेळपाक जाता, संगीतकार मेळपाक जाता. कपिल म्हाका दिसता स्वताक बरो कवी, तो कविता बरयता. सो आतांच हाणें म्हणलें की बुयावान, की म्हाका म्हजी इच्छा आसा की बुयावान कपिल बाबाचे एक कवितेक चाल लावची. राजयान लायच. आतां म्हाका बरोवचीच पडटली मुद्दाम. अभिजीत पागी हांचो एक प्रश्न आसा. केन्ना केन्ना बरोवपी एक गीत बरयता आनी मागीर ताजी गितां येनात वा ताजी गितां अर्दी उरतात. कारण कितें? तुमी वाट दाखयात. ना ना ना, ती परिस्थिती जालना. ती परिस्थितीचेर उपाय नासता. सो फाल्यां जर म्हजेर परिस्थिती आयली आनी हांव ते लोकां मुखार गीत पावोवपाक शकलो ना जाल्यार ती परिस्थिती, ताका उपाय असो न्ही. फाल्यां जर म्हाका एक प्रोड्युसर मेळना, अशी खूब कारणां जातात. किंवा म्हाका ताकना, स्वताक ताकद ना एक सीडी काडपाक जावं व्हिडिओ. आजकाल व्हिडिओ खूब वतात. सो दॅट इज अ डिफिकल्टी, इज अ परिस्थिती म्हणून. पूण म्हाका दिसता की आमचो आतां ह्या पॅन्डेमिका लागून पूण सरकारा कडेन म्हणजे आर्ट एंड कल्चरा कडेन बी तश्यो स्किमी आसात आनी जायते लोक आसात जे मदत करपाक तयार आसतात. सो आमीच एखादी जर रायट लोकांक टॅप केले, स्पॉन्सरशीप घेतल्यो किंवा तशे तरेन जर प्रोड्यूस केले जाल्यार जाता. मातसो निराशी हें जाता केन्ना केन्ना दिसता की कित्याक आतां हांवूय खूब व्हिडिओ करता जावं पद करता आनी म्हाका जाय तशें बजेट मेळना. तातूंतच चड मजा येता जेन्ना तुजे कडेन तुका जाय तशी फॅसिलिटीज मेळना, पूण तातूंत भितर तूं हाका ताका मेळोवन सगळें अंडरस्टँड जावन एक प्रोडक्शन करता. आनी लिमिटेड बजेटा भितर तूं जेन्ना 4 आण्याची घेवन 12 आण्याची जेन्ना दाखयता थंय तुगे स्कील येता अशें म्हजें म्हणणें. अनेक प्रश्न आमकां फेसबुकाचेर आयला. सर, कोंकणी विशयांत बरप हाका लगावली वा लय कशी बसयतात? कारण कोंकणी भास जोडाक्षरां चड आसतात. कोंकणी भाशेंत जोडाक्षरां चड आसतात. हें म्हाका दिसता राजयान उत्तर दिल्यार चड बरें. कारण म्हाका अजुनूय जोडाक्षरांनी मदत लागता दुसऱ्यांची. लगावली न्ही, म्हाका दिसता ताका तो लघु आनी गुरूच्या मात्रा जे आसात लगावली म्हणजे गा लगा गा आसत वा गा गा लगा गा, जे वेगवेगळ्यो ज्यो लगावली आसात त्या संदर्भांतल्यान मात्रा आमी दिसता आसतना जोडाक्षराक धरून पाचे बाबतीन तसो घुसपागोंदळ जायना. पूण खंय जाता जाणा, पावस हें उतर जर आयला आसत, जे हांव गतीच्या संदर्भांतल्यान सांगता की हें दीर्घ उतर म्हणटकीर ताची 2 मात्रा मेळटात. आनीक व हें रस्व आनी स हें रस्व म्हणजे तें वची एक मात्रा आनी सची एक मात्रा, अश्यो 4 मात्रा जाल्यो पावस ह्या उतराच्यो. पूण गायता आसतना वा सादर करता आसतना आमी पावस केन्नाच म्हणनात. कोंकणी मनीस पावस म्हणचोच ना, म्हणल्यार तें चुकीचें दिसतलें. सो तें उतर उच्चारान येता आसतना जशें मराठीन पाऊस अशें बी वेगळें वेगळें येतलें, म्हणजे पाऊस आला अशें, तशें हांव पावस आयलो अशें म्हणचो ना. सो हांगा पावस ह्या उतराची मात्रा एक्चुअली जी जाता खरी उच्चारान ती किती जाता, पाव आनी स. पाव हाच्यो 2 मात्रा आनी म्हणजे व आनी स हें जोडाक्षर जावन येता उच्चारता आसतना, व आनी स. म्हणून केन्ना केन्ना आमी गीत बरयता आसतना, हांव बी गीत बरयता आसतना ते दुसऱ्या भाशीक मनशा कडेन गावपाक दिता आसत जाल्यार थंय ब्रॅकेटान वा सकयल कुरू घालून हांव बरयतां हें उच्चारपाचें कशें उतर. पावस म्हणपाचें न्ही तर पावस म्हणपाचें, व स जोडून बरयता.
आता जोडाक्षर जर असलें पा आणि व स जोडून जोडाक्षर जाल्यार ते पाव हाच्यो 2 मात्रा आणि स ची 1 मात्रा अशी 4 मात्रा जातात. पण आम्ही पावस अशें बरयलें सॉरी 3 मात्रा जातात आणि पावस अशें बरयलें जाल्यार ताच्यो 4 मात्रा जातात. सो अशा बाबतीन थोडोसो घुसपागोंदळ आसा. ताचेर थोडेशें म्हजें काम चालू आसा आनी हें काम बरोच तेंप हांव कशें करचें चिंत्तालो. पूण मागीर जेन्ना शेणैगो बाबाचें नादशास्त्रां भितर शेणैगो बाबाच्या व्याकरणाच्या नदरेन जें एक नादशास्त्र जें ताणें बरयलें तातूंत भितर ताणें ते संधी स्वर बरयल्यात. आव, इ, उ हे आमचे कांय जोड स्वर आसात. म्हणजे आव हो आवूच जावन येतलो. म्हणजे पावसांतलो आव, पांतलो आ आनी वतलो व जो आसा तो पावस असो जावन येतना. पावस. बायल आमी बरयता आसतना बायल बरयतले पूण म्हणटा आसतना बायल जावचेंच ना. ते बाय आनी ल, आय आनी ल. सो आव, आय हे जे संधी स्वर जे आसात त्या संधी स्वरांच्या नदरेंतल्यान मात्रा मेजच्यो पडटल्यो. जाणे कोणी हो प्रश्न विचारलो, म्हाका नांव याद ना आतां कोणी विचारलो म्हणून. पूण लगावलीचो ह्या नदरेंतल्यान विचार करता आसत जाल्यार शेणैगो बाबाच्या त्या नादशास्त्राचो आदार घेवचो पडटलो. ऑफकोर्स तें केले उपरांत सगळें इतलें सोंपें जातलें अशेंय ना. हाचेर थोडेशें म्हजें काम चालू आसा बरोवपाचें. युगांक नायक हांचे कडल्यान आमकां प्रश्न आयला. गोंयांत जाल्ल्या चळवळींनी प्रोटेस्ट संगीत आयलें. एम बोयर, उल्हास बुयांव ते रेमो फेर्नांडीस. त्या संगीतांत येवपी गितांचेर तुमचे विचार? म्हाका दिसता की तुमी जर फ्रेंच रेव्होल्युशन पळयलें की बाकीचीय रेव्होल्युशन पळयली की संगीतान रेव्होल्युशन घडयलें अशें म्हणटात की जगा भितर. सो एक तो टॅप आसा ते पळय जो मार्च बीट आसा जो पळय संघर्श आसा तो म्हजे कोतान सगळे रेव्होल्युशन जगांतली जी आसात त्या वेळार आयला. आमी स्लोगन म्हणटात ते स्लोगना भितरय एक संगीत आसा, एक हें आसा. आनी गोंय जें सैमीक आसा तातूंत भितर ऑलरेडी संगीत आसा. तो हे संघर्ष म्हणल्यारच हो सैमाचो आवाज सैमाचो. म्हाका दिसता की गोंयकार ताका लागूनच आमी म्हणटात. आमी कित्याक म्हणटात की गोंयकार आमच्या रक्तानूच संगीत आसा, आमच्या हातूनच आतां उलयता आसतना भाशेंतूच संगीत आसा. आमची शब्दावळ संगीताची कित्याक म्हणटा बिकॉज आमी जॉग्राफिकली तशें वाडल्यात. जॉग्राफिकली आमचे रेमोक एक सुंदर प्रश्न विचारलेलो हांव तुमकां सांगता की रेमोक एका सम्राट संगीत संमेलनाची जेन्ना सगळे म्युझिकोलॉजिस्ट एकठांय येवन एक संमेलन जालें तेन्ना रेमोक एक प्रश्न विचारलो की रेमो फेर्नांडीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता, समज जर ताका त्रास जाता जाल्यार तो कसलें संगीत आयकता ताचें मन शांत करपाक. सो ताणें म्हणलें, तो हांसलो, तो म्हणपाक लागलो गोंयांत रावता आपूण. सो आपली जेन्ना मन डिस्टर्ब जाता तेन्ना आपूण कुळागरां पासय मारता. म्हजे खातीर शेवणी गायतात. जेन्ना आपूण त्रास जाता तेन्ना आपूण दर्यावेळेचेर बसता. म्हजे खातीर ल्हारां वाजयतात. सो संघर्श ताणें पळय युगांक तुवें प्रश्न विचारला की मुळातच आमचो पिंडच पयलीं कवीचो गावपाचो. सो ऑटोमॅटिकली जर म्हाका कितें मागपाचें आसा तें हांव संगितांतल्यानूच मागतालो. आनी दुसरो पळय दिवपी आहा ताकाय तीच भाशा कळटली कित्याक तोय गोंयकारच. सो म्हाका दिसता की हाका लागून जोश एक येता गोंयकारां मदीं. वेळ जायत आयला म्हणटकीर निमणो एकूच प्रश्न हांव घेता. मंगेश हरिजन हाचे कडल्यान प्रश्न आयला. एका भाशेंतलें गीत दुसऱ्या भाशेंत जर रचपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? मार्गदर्शन करचें राजय सर. म्हाका दिसता साईमा मने हाची जाप दिवं येता थोडीशी. मुळात गीत म्हणूनच न्ही, खंयच्याय साहित्य प्रकाराचो दुसऱ्या भाशेंतल्यान आमी जेन्ना अणकार करतात त्या वेळाचेर एक गजाल सामकी पयली सांबाळपाची आसता ती म्हणजे ताजो जो आत्मो आसा मेन तो शेणपाक दिवपाक जायना. दुसरो भाग जो येता तो त्या ज्या भाशेंत तूं व्हरता त्या भाशेंतल्या उतरां कडेन, त्या भाशेंतल्या व्याकरणा कडेन, त्या भाशेची जी ठेवण आसा ती ताजे कडेन वळख करून घेवची पडटली, ती संवकळ आसची पडटली. ना जाल्यार मागीर त्या लोकांक ज्या भाशेन तुवें तें व्हेलां त्या लोकांक तें विचित्र दिसपाक लागतलें. जशें आमकां कोंकणी गीत बिगर कोंकणी मनीस तें कोंकणीचें फोनेटिकल गिन्यान नासतना गायता, आमकां शानान गायिल्लीं गितां कोंकणी बिगर कोंकणी मनशान गायिल्लीं अशीं दिसनात. म्हणजे गावना अशीं दिसनात, ती कोंकणी मनशानच गायल्या अशीं दिसतात. ताजें एक मेन कारण म्हणजे फोनेटिकली बंगाली भास आनी कोंकणी भास ही खूब सिमिलर अशा पद्दतीन. म्हणजे अ, ए हे जे स्वर आसात ते बेंगॉली भाशेनूय आसात. ते मराठी भाशेंत नात. मराठी भाशेंत अ स्वर ना. मूळ मराठी भाशेंत स्वर ना. मराठी भाशीक मनशाक अ म्हणूंक कळटलें पूण मराठी भाशेंत ए, अ वा अ हे स्वर नात. सो हे त्या भाशेचें जें
हिंदीन बहता है म्हणपाचें काय बेहता है म्हणपाचें, हे जे कांय गिन्यान जे लागता त्या भाशेचें ते गिन्यान आमकां पयलीं खबर आसचें पडटलें ज्या भाशेन आपूण व्हरता, आनी तें व्हरता आसतना मूळ कृतयेंतलो जो आत्मो आसा तो शेणोवपाक दिवपाक जायना. तें मागीर गीत आसूं, गजल आसूं, नाटक आसूं, हो ताचो भावानुवाद म्हणजे आसचो, म्हणजे तो भाव भितरलो ट्रान्सलेट जाल्लो आसपाक जाय. सैमा आनीक कितें सांगचें आसल्यार सांगचें सैमा. राजे तूं खूब सुंदर तरेन हें सांगलां. फक्त म्हाका महाजनाला कळना की आमची कोंकणीन हाडपाक म्हणटा समज जर म्हाका गरबा आसा आनी तो गरबा उतरावळ म्हाका कोंकणीन हाडपा जाय काय ते चालीचेर म्हाका पद बरोवपा जाय, हातूंतलो फरक लक्षांत घेवपा जाय पयलीं. म्हळ्यार समज जर एक ट्रान्सलेशनाक एक सिनेमा आयलो म्हजे कडेन, मागीर सिनेमाचें गीत जो गुजराती भाशेन आशिल्लो तो कोंकणी भाशेन आमी डब करतात, आनी तशा तशें तें जी गीत आसा तें म्हाका त्याच कितें म्हणटा शब्दांनी म्हाका तें कोंकणीन आतां दाखोवपा जाय. देन तें तुका खूब त्रासदायक पूण करचें पडटलेंच. तशा तसो अर्थ येवपा जाय, कित्याक तें ऑलरेडी पिक्चरायज केल्लें आहा, तातूंत भितर दाखयिल्लें आसा. जर म्हाका त्या संगीताचेर जर करपाचें आसा जाल्यार हांव म्हजी ओन उतरां बांदतलो. सो डिफरन्स हो आसा. ऑलरेडी जर पिक्चरायज केला आनी ताचेर म्हाका जर तशी बरोवपाक लायक डबिंग कशें करता आमी, मागीर ती वोट जशें हालता तशेंच म्हाका ती उतरां पळोवपा जाय, नाल्यार तें आर्टिफिशियल दिसता. सो ती खरीच एक हांव म्हणटा की चॅलेंज. अजून पर्यंत हांवें केन्नाय प्रयत्न केलो ना असो, पण इट बी अ चॅलेंज. म्हणजे उतराक जर त्याच उतराची ओट हालता तशी बरोवपाची. बट अदरवायज इट इज हांव बरोवपाक शकता की म्हाका एक जर गरबा दिलो पंजाबी, हाचे पयलीं खूब आमी प्रयत्न केले अशे. सो वेगवेगळे हाचेर आमी बरयल्यात. पंजाबी स्टायल, पंजाबी भांगडा आसा, किंवा रेमू बरोबरय हांवें सोनियो लव यू सोनियो म्हण तें एक हिंदी सिनेमा खातीर पद केल्लें, ताचो कोंकणी भाग हांवें बरयला आनी अभिजीत म्हण त्या लिरिसिस्टान हिंदी भाग बरयला, लव यू सोनियो म्हणटा सिनेमा. तर भांगडा आनी कोंकणी आमचे जे मांडे आसात ताजेर मिक्स करून एक पद तयार केलें. देव बरें करूं साईमामा आनीक राजेश सर. म्हाका दिसता तुमच्या ह्या मार्गदर्शनांतल्यान नवे आनी कविते मदीं आनी गितां मदीं जो फरक आसा तो सगळ्या मेरेन पावलो आसतलो. तशेंच तुमच्या ह्या उतरांतल्यान आमच्या गिन्यानांत खुबूच भर घाला आनीक मन काळजांतल्यान तुमकां दिनवासता. सांगूंक सोदता की ह्या व्याख्यानांतल्यान आज जे लोक आमचे बरोबर जोडिल्ले गेल्ले आसात तांचे खातीर आनी सगळ्यां खातीर कोंकणी भाशा मंडळ गोंय गीत लेखन सर्त घडोवन हाडपाचे आसात. ताची सविस्तर म्हायती तुमचे मुखार रोखडेच आमी पावयतले. आनी आज जशे ह्या व्याख्यानाक तुमी प्रतिसाद दिला तशेंच त्या सर्तीक आनीक कोंकणी भाशा मंडळाच्या प्रत्येक उपक्रमाक तुमचो प्रतिसाद असोच आमकां लाभतलो अशी आस्त बाळगिता. मागता बाय वेदिका वाळकी हाजे कडेन की ताणें उपकाराचें उलोवप करचें. हय, देव बरें करूं वैभव बाब. हांव सगळ्यान पयलीं आयचे आमचे व्याख्याते म्हळ्यार भोवमानेस्त दोतोर राजय बाब आनी भोवमानेस्त साईश बाब म्हणजे साई मामा हांकां हांणी इतले सोंप्या रितीन गीत लेखनाचें तंत्र उदाहरणां दिवन आमच्या मुखार दवरलें आनी इतलें सुंदर मार्गदर्शन केलें म्हणून हांव तांकां मना काळजासावन दिनवासतां. आनी तशेंच आयचे आमचे सगळे पार्टिसिपंट्स तांकांय खूब खूब देव बरें करूं. कांय सुचोवण्यो आसात. फुडल्या सप्तकांत कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत ज्येश्ठ साहित्यीक भोवमानेस्त दामोदर मावजो हांच्या जीव दिवं काय च्या मारूं ह्या कादंबरीचेर 28 ऑक्टोबराक चर्चा जातली. तशेंच स्नेहाबाईन सांगिल्ल्या प्रमाण चवथी बाल साहित्य परिशद 2 ते 7 नोव्हेंबर हाचे मदीं जावपाची आसा. सगळ्यांक देव बरी रात दिवं आनी देव बरें करूं.